आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, महिमा तुका सस्ता सस्ता, 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 आराधन तुका सोम्या जेसू, आराधन तुका मोचा जेसू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, आराधन तुका पवित्र, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्रात्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पुस्वोंदारा, आराधन तुका कुर्पेदातारा पुस्वोंदारा, आराधन तुका पुस्वोंदारा कुर्पेदातारा, आराधन तुका कुर्पेदातारा, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता, हालेलुया 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 स्तुती तुका गाणे उघडा तुका समय जेजो आधी समका दिला परवाय जरा तू आमका सांगत हाडलाय या समलार जापून शेतात आम्ही सांगत मेळ्ळ्या सम्या तुझ्या वर्त्या म्हणून आमका दी सम्या सदा आमच्या गता तो राज सम्या तो जावन आमचा अस्त्र आणि आमचा आधार आणि आमच्या बळ सम्या तो जावन आमच्या सुख सम्या तोच आमका वर्त्या म्हण जता त्या वर्त्या जिवीत आमका जिवीत येऊन आयिल्लो तो बरो रोमतो जेव्हा जिवीत आमच्या थंय रस सम्या जेजो आमच्या मंगळा बापा
बरो गवळी जावन तू आमकां मेळोंक गायलाय वरच्या बऱ्या गवळ्याच्या सावळेंत आमी आज आसा जिवन आसा सम्या तुझ्या सांगात आमी बसून आसा सम्या ह्या वेळा वो दीस वेळ आमकां तुवें दिल्या खातीर आमी आभार मानता सम्या तुझ्या वरच्या थंयसान तुझ्या मोगान सदांच आमी जियोंक आमकां जाय जालो आदार दी सम्या तुझ्या मोगान आमकां बर सम्या जेजो मंगळा बाप्पा जेजो दाड राया चड आनी चड बाप्पा तुझे बरेपण दिवच्या हातून आमकां हाडलाय आनी ह्या वेळा तूं आमकां खंडीत जावन आपडटलोय आनी आमकां तूं सोड सोडिनाय सम्या तुझ्या वरच्या जिवितान आमकां वांटेली करताय आनी असलें बरेपण तुवें आमकां दिलाय जेजो मंगळा बाप्पा जेजो आमच्या दया जेजो आमकां तूं जाय जेजो तुझे सांगता रावचे वरचे भाग आमकां तुवें भाव केल्या खातीर आमी आभार मानता हांव जेजो तूं नासतना आमकां कितेंच ना जेजो तुझे सांगता आमी संपूर्ण बरें आसा हांव जेजो हालेलुया 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 तोच जेजू मोगाच्या भावा आनी भयणी आमच्या सांगाता आमकां मेळोंक तो आयला किरकोळ आमी तरी अपार ताची किर्त तरी तो ताचितल्या रावोंक ना ताच्या भुरग्यांचो मोग ताणें केला ताच्या भुरग्यां मेळच्या खातीर लागीं तो आयला आनी आमच्या सांगाता तो आज आसा असले चिचू लागीं आमी आजचें वर्तें भाग आमचें आनी असलें बरेंपण ताणें दिल्ल्या खातीर आमचे तकले बागोवया सम्या मुखार आमी नमस्कार करुया सम्याक वंदुया आमचें सगळें समर्पीत करुया आनी त्याच सम्या सांगता आमी एक जावया आराधन आनी वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधनारे वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता सम्यते तुझी नजर कंसई सम्यकच पळे पवित्र उड्या मारी पा त्या सकमेता असो जेजू म्हाका आनी तुका मेळोंक आयला वरच्या मोगान तो आमकां मेळोंक आयला आनी आमच्या संगता रावोंक आमच्या जिवनांत जायती बदलावण हाडूंक तो आयला ती बदलावण कशी आमच्या थंय जाताली ती बदलावण जावच्या कारण एकच त्या आमच्या काळजांत आसलो तो खाली जागो आमी सम्याक दिवंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी आज हो जागो जायत्या जाणांनी आमी हेणे देणे दिलो जाल्यार सम्याक खंय आसा जागो त्या देखून तुजें काळीज संपोवन तरान खाली कर दवर आनी सम्याक तो जागो तयार कर सगळे आमी उबी रावया मोगाच्या न्हू देवाच्या वर्त्या सक्तेंत आमी जियेत आसतना आमी पळयलां जायते आमी बायबलांत पवित्र बायबलांत आमी वाचलां स्तुती करता आसतना कसले बंदड बनपास असल्यार ते सण गेल्ले जावन आसात जायत्या जाणांक आमकां कळीत जायना आमी चिंताव आमच्या थंय जाय जाय अजाप जायचे तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुवें तुजें जिवन स्तुती गायनांत एक करूंक जाय कित्याक तेच सिलास आनी पावलो स्तुती करतना अजाप घडलें थंय आसले बंद कानात आसले सगळीं दारां उक्ती जालीं सांकळी पोडोन मोडोन गेल्यो आनी शद्रक मेशक अबेदनेगोन स्तुती करता आसतना थंड वारें त्या उज्याच्या आगठ्यांत वाडलें आनी ते लासूंक नात त्या उज्याच्या दावेक भायर आसले मेले जाल्यार त्या उज्याच्या भितर आसले ते मोरो Praise the Lord. Hallelujah. 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 तर तेच वर्त्या तरा स्तुती करतना दानिएल सिंहाच्या दोलींत ताका खावन लगड काडीचे आसले कांयच जावना मोगाच्या भावा आनी भयणी तर तुज्या आनी म्हज्या जिवनांत आमी तडबडी चिंताव म्हाका कित्याक बनपास म्हाका कित्याक बंदड म्हज्या जिवनांत अशें कित्याक म्हाका ते ब्लॉक चिंती नाका ते खंयचेय ब्लॉक जेजू मुखार खंयचेय ब्लॉक रावनात ते आमकां कळीत आसोंक जाय त्या खातीर वर्ती स्तुती करा वर्त्या काळजा मनांत संपूर्ण तुज्या
जिवितांतच तुझ्या काळजाच्या गुणायत तुझ्या आत्म्यात तुझ्या सर्व जिवितान सोम्याची स्तुती करा आणि वर्त्या तरान सोम्याचे गीत आम्ही गायत असताना तुझे सगळे जीवाचे कुडीचे विश्वे त्या सोम्याची स्तुती करून दी आणि सोम्या मुखार आम्ही आमकांच एक करणं संपोन तरान त्याच्या वर्त्या जिविताक सोम्याच्या वर्त्या खुशेक आमकांच काल आम्ही करिया. ಸ್ತುತಿ ಗೀತೆ ಆಮೇಲೆ ಗವ್ಯ ಪಾನ್ ಸಂಕೋ 27 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 27. ತಳಿಯಬೇಡಿ ಮಗ ಜನ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು 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 ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. तेच जेजू ते आम्ही आसाव. जेजू सांगत आम्ही असताना तो आमकां सोंड सोडिना. सगळें म्हजें जिवीत जेजूच्या आवडत्या जिवितांत एक करूं. सगळें म्हजें जिवितांत असली गंध बेजाराय ताचे ते घालो. तुवें म्हाका जायतें बरेंपण केलां सम्या. असली गंध निवडलाय म्हणजे त्यातली बेजाराय तूं काडून उडयताय. जायत्या जाणांक नवें जिवीत तूं दिताय. अर्धा वेळार आमी उडासकडच्या जायत्या आमच्या भुरग्यांक तूं बरेंपण हाडताय म्हळ्यार एकच एक भरवशान आमी तुज्या लागीं आसाव आनी आमचें जिवीत संपोवन तरान तुज्या हातांत आमी दिताव. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ 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 ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ.
యేసయ్యా యేసయ్యా నిల్లాదే నానిల్లయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా నిల్లాదే నానిల్లయ్యా त्याच सोम्या सांगत आम्ही असता सोमी आमच्या सांगत असताना कितले कष्ट आयल्यार आमी भियोवची गरज ना कितले पीड आयल्यारी त्या पिड्यां सयत आमकां दिता तें बळ कितें आमचें उणेपण आसल्यारी तें भर्तीकरण दिता आमकां कितें सलवणी आयल्यारी त्या सलवणी जावन उरना सोम्या सांगता जैत जावन उतरणी करूंक तो आमकां शिकयता तीच उतरणी आज आमच्या जिवनांत कितेंय तें निराशपण आसून कितेंय तें एकसरपण आसून कितेंय तें एकानपण आसून तें सगळें सोम्याच्या वरत्या हातान दिवया सोमी सगळें तें बदली करून आमकां पाठी दितालो ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವನು ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವನು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀವೇ యేసయ్యಾ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్యಾ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀವೇ యేసయ్యಾ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವರು ನೀನೇ యేసయ్యಾ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವ ನೀನಯ್ಯ యేసయ్యಾ యేసయ్యಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ యేసయ్యా యేసయ్యా ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತ ದೇವರು ओय सोम्या ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿ तुझ्या बऱ्या झाला तुझं कोण असो ना तुझा अधिकार पुरो सोम्या ಯಾರು तुझे एक मुखामळाचा प्रकाश पुरो सोम्या ಪ್ರೀತಿಸುವವರು तुझे एक दिष्ट पुरो सोम्या तुझे एक उत्तर पुरो सोम्या ಯಾರು तुझे एक आपणे पुरो सोम्या आमका ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ యేసయ్యಾ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ तू नसताना माझ्या जीवितान कितेंच ना యేసయ్యా तू असला सगळे आसा सोम्या ನೀನಿಲ್ಲದೆ ओय जेजो तुझे जीवित तुझे हालेलुया 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 जेजो हालेलुया 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 आधारम का दे समय आधारम का दास समय तो असताना कितेंच उणें ना समय तो असताना आमच्या जिवीत सगळे तुझ्यावर त्या जिवितान मिसळले कर आमच्या त्या हर एक सलवणी तो कांडोडे समय आमच्या त्या कळरी बेजाराई तो कांडोडे समय आमच्या त्यातले दूख कांडोडे आमचे कितें अडकळे अडच्या बांदपा आसात ते सगळे पयस समय आयच्या दिसा खंयच्या भुरग्यां खातीर आमी सगळ्या भुरग्यां ते मागतना समय तुजो आदार ताका दी समय तुज्या वरत्या मोगान ताका बर समय चडान चड मापान सगळे बऱ्या बऱ्या भुरग्यांक जावं दी समय touch them Lord at this very moment heal them Lord heal them and bless them तांकां जाय जाल्यार बरें बेसांव ह्याच वेळार पडोन सोम्या ताचें जिवीत सुबळ जावं दी ताच्या जिवनांत जायत्यो वाटो उक्त्यो जावं दी हालेलुया 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 मोगे चनो कोणाकी कुमसारां जावंक आसात एन्युअल बेस्ता त्या दळा जावच्या त्या कृपा क्रिस्त कृपा बिल्डिंगांत कुमसारां दवरल्यांत तुमी वचून कुमसार जावन येवंक तुमकां अवकाश आसा हळटार बसच्या मोगाच्यानो हळटार बसच्या
वर्त जिवितांत बरच्याक सोमी आमच्या सांगात आसा. सोम्याक कितें गरज आसली आमच्या सांगात आसची? कांयच ना. फकत एकच एक गरज कितें म्हळ्यार ताणें आमचो मोग केला. वर त्या मोगान ताणें आमकां लेखलां. हर एका भुरग्याक कोणें चिंती नासल्या बरें ताणें आमचो मोग केला. मनीस भायल्या नदरेंत आमकां पळयता, पूण जेजू आमची भितरलें काळीज पळयता. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, जायत्या जाणांक आज आमी पळयता हांव रेतीर मंदिरांत येतात आनी फकत आमी बरें जाय जाय, बरें जाय जाय. पूण तुवें बरें जाय जाय तर तुजें तें आसलें सक्कडी मेळेपण काडून उडय जाय. बरें उदक आमकां जाय तर मेळें उदक आमी खाली करीत जाय. त्या खातीर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आज जेजूक तुवें तुज्या काळजान पयलो स्थान दिलाय गी, हें आमी पयलें पळोवंक जाय. तुज्या काळजांत कोणाक तुवें स्थान दिलाय? पयल्या जुवांचें पत्र 2 अध्याय 15, 16, 17 वळ तुमी पळयशात जाल्यार कितें आपुरबाय तरान जुवा म्हणटा, जो कोण ह्या संवसाराचो आनी संवसारी लौकीक वस्तूंचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. ताचे थंय बापाचो मोग ना. कित्याक बापाचो मोग ना गे म्हळ्यार ताका पडोन गेला फकत ह्या संवसाराची राटावळ, ह्या संवसारचे मेथेर पडो, ह्या संवसारची खुशालाई, ह्या संवसारची गद्दलाई. पूण जुवा म्हणटा ह्या संवसारच्या लौकीक संगती फाटल्यान वचनाकात, रक्ता मासाच्या वंदवण्याक भुलानाकात. जायतीं जाणां आज आमी रक्ता मासाच्या वंदवण्याक भुलोन आमी कितलेय प्रयत्न केले जाल्यार आमच्या मोतींत आसले ते आमी काडून उडोवंक तयार नाव. ती आशा बागाना ती कितलेय आमी काडूंक पळयल्यार खंय गेल्यार ती आशा बागाना. कित्याक म्हळ्यार आमी पयलो स्थान जेजूक दिवच्या बदलाक दुसऱ्याक दिला. हांव रेतेरेंत पडटा, रेतेरेंत केदाळी सारता, हर एक हप्त्यां दिसारता. तुमी कोणाची? आमी जेजूची. तर पातकान कित्याक आसात? कितें करचें फादर? तर हांव सांगता तुमी जेजूची म्हूण सांगून सैतानाक बॅटींग करतात. जेजूच्या टिमांत आसात, सैतानाक तुमी बॅटींग करतात. कित्याक जेजू केन्नाच फातक मेसवाना, फातक लागीं करिना आनी फातक तो कांटाळटा. तर आमी फातकांत आसतना, तो जागो फातका दिता आसतना, म्हज्या रक्ता मासाच्या वंदवण्या जियेत आसतना हांव कोणाक बॅटींग करता? बॅटींग करता सैतानाक. आसाच्या टिमांत मात्र सैताना म्हाका विकती घेतला, जेजून न्ही. जेजून आमकां ताचें रगत व्हरोन त्या कुर्सार विकती घेतलें जावन आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, हे आमी जायते बडी फकत आमच्या करिज्माच्या काळार मात्र म्हूण चिंता. हर एका वेळा ताणें आमकां विकती घेतला, हर एका वेळा अमूल्य मोल आमकां दिला. आमी कांय फुकटा मेळिल्ले मनीस न्हय, विकती घेतले आसा. ताणें ताचो जीवस व्हरोन ताच्या बरी आसलो दुसरो आमकां कोणूच ना. त्या देखून तुजो सोमी तुज्या काळजांत राज करता वय जाल्यार, तुजो सोमी तुज्या काळजांत राज करता वय जाल्यार तुवें भियोवची गरज ना. तूं सर्वस्व तरान सोम्याच्या वर्त्या आदारांत आसाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी मुखार जुवा कितें म्हणटा पळया, तुमच्या पोकळ दौलतेक भुलनाकात. ती दौलत काडून कांयच करूंक ना. हाचो न्ही बरेंपण. देवान जायतें दिलां जाल्यार तें कित्याक दिलां म्हूण तुका कळीत आसा. तुका कळीत जावंक जाय. तुजे हात बोवा पुरबाय तरान दिल्या जाल्यार कित्याक ते थकोंक कोणाच्या हेरांच्या सेवेन. तुका बरे पांय दिल्या जाल्यार कित्याक ते जोरोंक, हेरांच्या बरेपणान जोरोंक. त्या खातीर सोमी आज तुका आनी म्हाका आपयता आनी म्हणटा, ते तुजे हात तकल्यार, ते तुजे पांय जरल्यार फाटीं सरानाका, फाटीं सरानाका. सोम्याच्या मोगात हांव केन्नाच फाटीं सरानाका. तर मोगाचे पावन आनी भयणीनो, आज आमच्या जिवितांत कितें गरजेचें? सोम्याचो मोग, सोम्याक आमच्या काळजांत जागो. ताका एक सिंहासन म्हणटा आमी. सिंहासन
यांचे फिलिप म्हणलो फिलिपिन्साचो एकलो ग्रेस्त मनीस ग्रेस्त म्हळ्यार ताचें नांव कळीत नासलो फिलिपिन्सान कोणी नासलो कित्याक फिलिपिन्सांत ग्रेस्त प्रभावीत असलो मनीस अधिकाराचो मनीस आसतना ताचे कडेन एक दीस पत्रकार वचोन म्हणटात तुका इतलें बरें नांव आसा इतली बरी संपत्ती आसा इतली बरी ग्रेस्तकाय आसा पावर तुका आसा अधिकार तुका आसा तुका कितें म्हूण बगता तो म्हणटा कसलोय पावर आसो न्ही कसलोय अधिकार आसो न्ही कसलोय पयशे आसो न्ही कसलोय ग्रेस्तकाय आसो न्ही पण म्हज्या काळजांत त्या सम्याक दवरलो खाली जागो केन्ना म्हणसर भरती जायना ताच्या मोगान तेन्ना म्हणसर हांव संतुश्ट ना तेन्ना म्हणसर हांव संतुश्ट ना till he comes and fills that vacuum खाली जागो ताणें भरच्या म्हणसर म्हजें काळी संतुश्ट ना मोगेचे बाण आनी बळ कांयच ह्या संवसाराची लौकीक वस्तू तुका कांयच दिवंक शकना फकत दिवंक शकता संतोष आनी उल्हास तो सोमी आनी त्या देखून तो म्हणटा तुज्या दोळ्यांच्या पुसलवणेक बुला नाका दोळ्यांच्या पुसलवणेक पिशें जायनाकात कित्याक ह्यो संवसार तसो जावंक बरो जायते नाटता पूण तुवें आनी पडचें म्हण कितेंच गरज ना कित्याक आमकां उद्देश आसा आमचो गोल आसा आमच्या सोम्या बरी जावच्याक आनी सोम्या बरी आमी जाता आसतना आमी कितें करूंक जाय ताच्या कुटुंबांत आमी एक जावंक जाय सोम्याच्या कुटुंबांत आमी एक जावंक जाय तर मगेचे भावन आनी भयणीनो त्याच कुटुंबांत एक जावच्या खातीर आमी सोम्या लागीं मागोवंक जाय हर एका वेळा आमी मागोवंक जाय आनी तो वेळ तो आमकां दिता आसतना एक कंतराद्वारे आमी देवाचें उतर आयकोंक आतां आयतीन जावया तो कोण म्हजो भाव ती कोण म्हजी आवय ती कोण म्हजी भयण म्हण जेजू आमकां आपुरबायतारान त्याच माथ्याच्या वांजेलान 12वो अध्याय 46वी वळींत आमकां तो दाखोवन दिता आनी तसलें वर्तें जिविताचें उतर तो आमकां दिता आसतना आमी कोणा सांगता आसा जाय म्हणून आमकां तो शिकयता आमी सोम्याच्या कुटुंबाची भागीदारां सोम्याच्या कुटुंबांत सैरी मात्र न्ही सोम्याच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक जाय पयस रावन सोबाय पळोवचें न्ही त्या कुटुंबांत कितें जाता तें सगळें आमी अनुभव करूंक जाय त्या कुटुंबांत अनुभव करीचे जाल्यार जेजू आमच्या वडिलाक जेजू आमच्या रायाक जेजू आमच्या सडवंदाराक आमच्या मदगात आमी घेवंक जाय एक घडीभर उबी रावया मोगाचें न्हू तें कंतार गावन देवाचें उतर आयकोंक आमकां आमी सरी करया आनी देवाच्या वर्त्या मोगांत ह्या वेळार जियेत आसतना एकच एक उतर तुज्या काळजांत दवर म्हज्या काळजांत आज जागो हांव कोणाक दिवन आसा म्हज्या काळजांत तो खाली उरलो एनजे फिलिप म्हणटा तो खाली उरलो स्मॉल स्पेस तो जेजू बरी ना जाल्यार म्हजें काळीज खाली उरतालें इट विल बी एम्प्टी हार्ट आनी केन्ना जेजू येवन त्या काळजान त्या वर्त्या जिवितान वांटेली जाता आनी त्या वेळा हांव संपूर्ण जाता हांव आनी तुमी संपूर्ण जायचे तर मगाच्या भावा आनी भयणी ह्या जेजू थंय खरो भावार्थ दोन माग जें कितें जेजून तुका केलां त्या खातीर देवाक आर्गां दी जें कितें तुजें तान उणेंपण आसा देवाक सांग हें उणेंपण म्हजें तें आसा जावंक परस सोम्या पूण हांव आज लागीं धांवून येवन आसा तुज्या वर्त्या जिवितान वांटेली जावंक आनी म्हज्या काळजांत तो जागो तुका दिवंक पान संको 111 नूरा हणंदु जेजू मोचे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणे जेजू मोजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय
जिये नाव ताचे विणे मोग तुझो पोरो सोम्या मोग तुझो पोरो इश्ट कोण चेदेलो मोग तुझो पोरो मोग तुझो पोरो सोम्या मोग तुझो पोरो इश्ट कोणची दिलो मोग तुझो पोरो सोरो सोम्या बोयाका सोरो मोकळजान पेटो नासो ससण पासो तुरो जेसू मोसोराय आणि तोस मोजे दायज आणि म्हाका ना काय उणे जेसू मोचे खाण आणि तोस तोस मोजे मोचे घाम जिये नाव ताचे विणे जेसू मोसोराय आणि तोस मोचे गाय आणि म्हाका ना काय उणे जेसू मोचे खाण आणि तोच मोजे घाम जिये नाव ताचे विणे मोग तुझो पुरो मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो इश्ट गोंची दिलो मोग तुझो पुरो भयाका सोरो सोम्या ओय आकाशरो मोकळजा पेचो नासो ससण पासो पुरो मोग तुझो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो इश्ट गोंची चेदेलो मोग तुझो पुरो होय आकाशरो सम्या होय आकाशरो मोकळजान पेटो आसो ससण पासो तुरो हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 जेजू 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 चड आनी चड तुका जागो देव चड आनी चड तुजो मोग करूं चड आनी तुजी दाय आमकां दाखोव चड आनी चड तुजो पवित्र आत्मा आमकां जाय जेजू तुज्या वर्त्या दाळेचे भुरगे आमकां कर तुजें समाधान आमकां जाय तुजी सजणीकाय आमकां जाय जेजू तुज्या वर्त्या जिवीत आमकां आमी कलते म्हण बगोव आमी वर्ते म्हण बगोव व्हडेपणाचे आमी जावचे आमकां आदार दी जेजू 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 वर्त्या जेजू 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 हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया 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 जेजूची उतरां आमकां अशी सांगतात मत्तेव एवंजेल अध्याय 12 वर्ड 46
असे लोकांच्या जमा लागीं आणखी तो उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावली आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हण भायर रावली. तवळ कोण एकल्यान ताका वचोन सांगलें, अरे तुजे आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तांकां तुजे लागीं उलयचंय खंय. पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्यांक जाप दिवन म्हळें, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या सिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. वकणी तुका क्रिस्ता. बश्या मगाच्या नाव बश्या. जेजूच्या कुटुंबांत हांव भागीदार जालांगी. ह्या म्हजें कुटुंब काडून ह्या संवसारांत आज म्हजें जिवन जिवन आसांगी. हें एक सवाल आमी हर एकल्यानी विचारूंक जाय. कित्याक जेजूच्या कुटुंबांत आमी भागीदार जावंक ना तर आमचें जीवन फकत ह्या संवसाराक सीमीत जातालें. जेजूच्या कुटुंबांत आमी भागीदार जाल्या जाल्यार जेजूची खुशी करूंक आमी अत्रेकतल्या. अशें म्हणटाना संबंध अनंत तरेचे आसात मोगाचे न्हू. ह्या संबंदांत आमी पळयलें जाल्यार पयल्यान पयलें आमकां रक्त संबंदी आसात. आमी एकामेकाची भाव भयणी, त्या देखून आमी म्हणटा, हो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण, ही म्हजी आवय, हो म्हजो बापय, हो म्हजो मावळो, ही म्हजी मावळणो, मावशी, बापू. अशें सगळे आमी रक्त संबंदी एक जावन आसा. तें सामान्य, कित्याक आमी ह्या संवसारांत आसतना एकामेका सांगाता जियोंक आसा, एकामेका सांगाता रावोंक आसा, एकामेकाच्या बरेपणांत मात्र न्ही, कश्टांत दुखांत आमी वांटेली जावंक आसा. ते रक्त संबंदी. त्या देखून म्हणटात, ताणी कितेंय केल्यार ती एकच रक्ताची, ती खंय सोडनो सणान अकरेक पाट जावची आमींत म्हणून आमी थोडे पटी पळापळ घेता. कित्याक रक्त संबंद तसलो वर्त संबंद. दुसरे संबंद जावन आसा काजारी संबंद. एक कडेचें चेडूं आनी एकल्याच्या चेडक्याक. हे चेडूं भुरगें आनी एकल्याच्या चेडक्याक सैरीक जाता. फेर्नांडीसा गेलीं डिसोजा वतात, मस्करेन्सा गेलीं डिलेमाकर वतात, बार्बोसा गेलीं डेसाकर वतात. अशें खंय खंय आसा थंय थंय देवाचें निर्मणें आसा. तशें ते काजरी संबंदांत एक जातात. तिसरें आमी पळयलें जाल्यार एडॉप्शन म्हणटा, दत्त स्विकार म्हणटा. हेरांक आमकां भुरगीं नातल्या वेळार आमी भुरगीं घेता आनी ती आमचींत भुरगीं म्हणल्यार बरी आमी लेखून जायते आमी तांचो पोस करता आनी ते एडॉप्शनांत आयिल्लीं भुरगीं आमची जातात, तांचो आनी आमचो संबंद बरो जाता. चवथें जावन आतां फ्रेंड्स. आमचो संबंद फ्रेंड्सां सांगता. जायतीं फ्रेंड्सां आमकां आसा ह्या संवसारांत आसतना. थोडे जाणां म्हण म्हजे फ्रेंड्स कितले आसात गोत्ते आसा फादर? जायते आसात. फ्रेंड्स आसोंक पुरो. थोडे बरे फ्रेंड्स आसात, वायट म्हूण हांव सांगूंक जायना. कित्याक आमचे थंय ते वायट केन्नाच आमी बोगीचे जाल्यार आमी वायट जावंक जाय. आनी अशें आसतना आमचें फ्रेंडशीप खंयच्या मापाचें एकामेका कडेन खाली फायद्या खातीर गी, खाली कितें म्हणी तांचे तो मेळटा म्हणून गी, ह्या त्यागांत सॅक्रिफिसांत आमी तांचे सांगात आसूं. थोड्यांचे फ्रेंडशीप सांजेर 7 वरांर सुरू जाता गे. कित्याक म्हळ्यार सांजेर 7 वरां उपरांत काल एकलो म्हणा लागलो, पाद्रा बसो भाव येयल्लो आमच्या रेतीरीक, पाद्रा बी येयल्लो. पाद्रा म्हणा, फादर आजचे लायफ सुरू जाता 7 वरां उपरांत. 7 वरां उपरांत हो बारी एक्टीव फादर. वो आपल्या आवय बापाय दोगूच पूत ते एकलो पाद्रा आनी एकलो घरा आसा. वो घरा आसना फादर आनी रातीर 12 वरां 1 वरां घेवचे. म्हळ्यार ताचे फ्रेंडशीप गँग 7 वरां जावन 11 वरां म्हणसो ते ताचे फ्रेंड्स.
हांव आसा रे तुका, तूं कांय भिवची गरज ना, हांव येता न्ही, कितेंय चड उणें जाल्यार हांव येता. मागीर अक्रे केल्लें कावन्सिलींग केल्ले उपरांत जोरान रडलो, व्हडल्यान रडलो. फादर, पयशे आसल्यार मात्र फ्रेंड्स, हातांत गुवल्यार मात्र फ्रेंड्स फादर, ना जाल्यार कांय प्रयोजन ना फादर. तितलें कळीत आसोन तूं कित्याक तें मेलाय म्हळ्यार, तितलें कळीत आसोन रातीर तुज्या आवय बापाय सोड न्हू कोणूच नातेल्या वेळार तूं कित्याक तें धांवताय. ती संवयर पडला फादर. वय मगेच्या भावान आनी भयणीनो, जायत्या जाणांक आमकां कळीत ना, आमकां कळीत ना. कश्ट येता आसतना तुमी पळया येवं दी, कितले कॉल केल्यार ते तुज्या लागीं नात. मागीर म्हणचे आसा हांव खंय व्याप्ती प्रदेशात भायर आसुल्लो त्या देखून म्हाका फोन मेळो ना. मगेच्या भावान आनी भयणीनो, सांग पुरो आमी ह्या संवसारांत आसतना जायते इश्ट मंत्र करून घेता. इश्ट मंत्र कसले? उंचल्या पवित्रपणाक व्हरचे जाय. म्हाका त्या संवसारांत 4 जाण गँग मेळोन तें रावन हें रावन वायट सवयेंत पडोन तें कर न्हय, फकत ते कोबरो उलोवंक न्हय, फकत ते हेरांची कुलपां करूंक न्हय. फ्रेंडशीप आसूंक जाय सम्याच्या कुटुंबाचें, सम्याच्या वर्त्या भाव भयणीचें, सम्याच्या आवय बापायचें फ्रेंडशीप तें. आनी तें आसतना मोरी माया बरी आमी एकल्या सांगाता बऱ्यान रावतल्या, कितेंच वायट आमी करचें ना. तेच ना जावन आसा सम्याच्या कुटुंबांत आमी एक जावचें. तर सम्याच्या कुटुंबाचे सांदे आमी कशें जावचें म्हण मोठ्यान तुमकां हांव सांगून दितां. मत्तेव एवंजल चॅप्टर 25 वर्स 40 हातूंत तुमी पळयलें जाल्यार जेजू म्हणटा, म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयण्यांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयण्यांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. तर आमकां सर्गाक वयची वाट मस्त सुलाभ. हांवें क्वेश्चन जायते बडी म्हज्या रेती सारतना हर एकल्यानी हांव विचारतां, येम कोंडावची वाट सुलाभ की सर्गावची वाट सुलाभ? ते म्हणटा यम कोंडावची वाट सुलाभ न्हय, सर्गाक वयची वाट सुलाभ. कित्याक सोम्यान ती दाखोवन दिल्या, सोम्यान इतल्या आपुरबायेतरान ती आमकां दाखोवन दिल्या. तेच मातेवाच्या वांजलांत आसा ते उतरां 25 वर्स 25 चॅप्टर 25 वर्स 40. आनी थंय तो म्हणटा सर्गावची वाट मस्त सोंपी. आनी सर्गाक तूं वेता आसतना आसची मेटा मोगाचें न्हू, फकत 100 मेटा, चड मेटा चल म्हणना. ह्या दिसांनी आमी सगळी लिफ्ट खंय आसा म्हूण सत्ता, एक्सकलेटर खंय आसा म्हूण पळयता. एक्सकलेटर तुका लिफ्टाची गरजच ना. सर्गा वचोंक आसची 100 मेटां पळय आनी ती फॉलो कर. तुका सर्ग थंयच तुज्या मुखारच दोळ्या मुखारच आसतलें. खंयची ती 100 मेटां पळया मगेच्या भावान आनी भयणीनो, आमी आज चिंताव म्हजे सांगात व्हडलें कार आसल्यार, म्हजे कडेन व्हडलें घर आसल्यार, म्हजे कडेन बरी संपत्ती आसल्यार, म्हजे कडेन जायते संभ्रम करूंक म्हाका तसलें बरेंपण, म्हजे कडेन एक सवलताय आसल्यार हांव व्हडलो मनीस म्हूण चिंता. ना ना, जावंक बरो तूं व्हडलो ह्या संवसाराक, ह्या व्हडल्या ह्या संवसाराक, पूण सर्गाचे दायज तुवें आपणायचें जाल्यार आसा ती मेटा म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणींक तुवें केलें. जेजू म्हणा लागलो, हांव भुकेलो तुमी म्हाका खावंक दिलें, हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिलें, म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितेंच केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें, म्हज्या ल्हाना भयण्यांक तुमी कितेंच केलें तेंच म्हाका तुमी केलें. पळया कितल्या आपुरबायेतरां. हांव भुकेलो, हांव तानेलो, हांव बरके आसलो, हांव विणगो आसलो, हांव एकसुर आसलो, हांव बंदेंत आसलो, तेंच 100 मेटा मोगाचें न्हू. व्हेरी इजी सर्गा वचोंक. त्या देखून आमी चिंता सर्गा वयचें म्हळ्यार बारीक कस, पूण आमकां ही मेटा सोडोंक नाकात, आमकां सोडोंक नाकात. आमी चिंता आमचे ते कश्ट चड जाल्यात आनी कोणाचे कश्ट आमी पळोवचे. तुजे कश्ट म्हणून तूं चिंतून बसले जाल्यार कांयच जावचें ना. सकाळीं हांव ट्रॅव्हल करून येवन आसलो आनी येता आसतना म्हाका एकल्यान फोन केलें, फादर म्हाका जायते बन पास आसात फादर, म्हाका जायते बन धड आसात फादर.
हांवें लगेच जालें बनपास बंदाड म्हूण तुज्या तकलेर काडून रावलें जाल्यार तुजे बनपास वेचे कशे म्हज्या जिवनांत तें गेलां हें गेलां अशें जालां तशें जालां नो हांवें ताका सांगलें तुज्या जिवनांत खंयच्याय वायट सक्तेक अधिकार ना सांग ताका हांव ह्या वायट सक्तेक मरण पावल्या कित्याक म्हज्या सांगात आसा तो जिवन जेजो आय एम डेड टू द ब्लॅक मॅजीक आय एम डेड टू द ड्रग्स आय एम डेड टू द अल्कोहॉल पळया मेल्ल्या मनशाच्या तोंडाक सोरो वता पळया पियोन तो जीव आसतना आमी ताका मेल्या कित्याक आमकां ते सर्गीच्या दायजाक आपोवन व्हरिना आनी सोम्याच्या कुटुंबांत आमकां एक जावंक सोडिना सांग बरं जायत्या जाणांक आमकां मोतीत आसा आमकां कितें की कोणें की केलां आय एम डेड टू दॅट पळया काल करता तो कोणी कांय करूंक जायना मोगाच्या बारान कित्याक म्हळ्यार आमची जगत इतलीच आमी केदाळय नेगेटिवाक चड तकली आठोवची त्या भुरग्याक हांवें इतलें सांगलें काजरी तें आनी ताका इतलें सांगतना तें जाता गी फादर जायनातलो पातोर उखल घालता तुज्या माथ्यार म्हळ्यार हांव ताका पातोर उखल घालता नेक्स्ट रेतीर आयिल्ल्या दाळा जायना आय वॉन्ट द रिजल्ट विदीन 1 वीक कित्याक हें जायना गे म्हळ्यार हें मनीस मिसाक तूं वचना घरांत बसला कित्याक कोणें सांगलें गे एक दीस पाद्राबान ताणें खंय कॅज्युअली सांगलें कोण ना आमच्या पिरगेजेंत जायतीं चेडवां भुरगीं काजर जाल्लीं घरा येवन बसल्यांत आवयच्या घरा हांव म्हळ्यार मागीर खंय गुड्यार वचून बसचें गे ताणें सांगलें जावंक बरो ताचें एग्जाम्पल ताच्या पिरगेची काणी म्हाका कळीत ना पूण तूं तुज्या आवयच्या घरा रावलें जाल्यार आसून ताका कळीत ना पूण ताणें तें एक सांगलें म्हणून तूं हांगा मिसा वचनासतना बसलाय तुका मिसा वचनातल्या त्या दळा देवाची सगत तुजे थंय नातल्या दळा खंयची सगत राज करता वायट सगत मात राज करताली कित्याक तुजे थंय तें एवकरिस्ताचें बळ ना तुजे थंय तो एवकरिस्ताचो उरूप ना तुका एवकरिस्ताची रूच कळीत ना तुका एवकरिस्ता सुडसुडाय कळीत ना आनी तूं म्हणटाय म्हाका कोणें कितें गी केलां कोणें गी कितें केलां ताका डिवायनान 3 पुटी पळोवचें येदोळ हांव गेल्या 10 म्हयने जाले आनी 3 पुटी हांवें ताका पळयला रेतीर तर हांवें विचारलें कितें फायदो तुवें येवन कितें फायदो तुवें कितें तूं सोम्याच्या कुटुंबांत एक जावना तर तुका त्या सोम्या थंय पातयेणी ना तर सोम्याचें तेंच खाणेंत तूं खायना तर तुका खंय सगत येवची म्हजे भावन बेण्णो जायते फुडें आमी चिंताव मॅजीक जायचें ऑटोमॅटीक जायचें गेल्लें क्षण पडचें गेल्ल्या तक्षण आमकां बरें जायचें तुज्या काळजांत कुसाट्टे दवर तुज्या काळजांत कापाटी बंद दवर तुज्या काळजांत फातक दवर तुवें कशें बरें जावचें टेम्पररली बरो जाला आनी बरें जाला ही कोण ना म्हणना पूण सांगा नाका जेजू सगळें साद आसा म्हजें काण्ण ओडटालो तो तूं पयलें तुजें मेट काड तूं वच बरें कुमसार जा एक बरें कुमसार सगळ्या तुज्या विदोळी जावन सुटका एक बरें कुमसार तुका दुसरें कावन्सिलींगच नाका जे डिवायनांत हांवें कन्नडा रितीर दिताना केदाळ मनशां कित्याक ते येवची जायतीं जाणां मेथडिस्ट आनी हिंदुवां आनी मुस्लिम्स आनी मेथडिस्ट पेंतकोस्टल येत आसतना तांकां कुमसार ना त्या वेळार कितें करता आमी गोताय आमी असें ते सक्रामेंत एक्सपोज करून दवरता एका सायडीच्या कुडांत हर एक लागीं कोणाक कुमसार ना ताणें वचोन एक चीट बरोवन ताची पातकां बरोवन त्या जेजू मुखार ताणें सांगत जाय ह्या जागा मुखार ताका कुमसारचो सक्रामेंत ना जावंक बरो पूण जेजू मुखार ताणें वळखून घेवंक जाय जेजूको आपलें सगळें लेख ताणें उपसी जाय आनी ताचे उपरांत तें पिनून तें एक डस्टबीन दवरता तातूंत घालूंक जाय त्या डब्यान ताचे उपरांत तूं घडये म्हाका तें जालां म्हाका हें जालां म्हळ्यार तूं म्हाका पळोवंक आयलाय की ह्या जेजूक पळोवंक आयलाय त्या खातीर आमी म्हणटा द मेसेज इज इम्पॉर्टंट द मेसेंजर इज सेकंडरी सो कोण ते मेसेज दिता पळय तो सेकंडरी हांव सेकंडरी ताचें उतर आहा पळय तें प्रायमरी त्या देखून मोगाच्या भावन आनी बेडीनो आमी पयल्यान पयलें आमचें जिवन स्ट्रेट करूंक जाय सारकें करूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय आमकां दोनीय सायडी जाय म्हळ्यार जायना त्या सायडीर आमी आसा ह्या सायडीर आसा दोनीर पांय दवर न्हू आमी मासली धरता म्हळ्यार 2 सायड वता जाल्यार थंयत पडटात उदकान बुळूक म्हण मोगेचे भावना बेडून जायते पडे आमी चिंता आमी केल्लें जाता ना तुवें केल्लें जाता जाल्यार त्या प्रमाणे
तू संपडतालय तुझ्या समस्यांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुसरे मेट जावन आसा मोगाच्या न्हू माथेव एवंजेल चॅप्टर 5 वर्स 44. तुझ्या दुस्मानाचो मोग कर, तुझ्या दुस्मानाचो मोग कर. काल एक लायल्या वसवटी ती रेती म्हाका आमच्या कपजीन बिजेन मेळटाली. फादर कितले वटी तुमचे कडेन सांगचें म्हण म्हाका कळना. म्हाका लज दिसता फादर. कितें लज घालें? लज करूंक काय ना म्हळ्यार कितें तें? फादर म्हज्या गोवाक बोगसूंकूच जायना फादर. बाये तिका हांवें कारण दिलें तें तुमकां सांगना हांव. पूण हांवें तिका सांगलें पयलें तुका बोगसून घे, पयलें तुका बोगसून घे. तुज्या थंय तुवें तुका बोगसूं ना जाल्यार आनी एकल्याक घालें बोगसूनचें तुवें. म्हज्या भावान आनी भयणीनो पयलें आमी देवाची जेजूची भुरगीं म्हण वळखून घेवया. सांग बरो तुमी सुखी केल्यात, हांवें सुखी केल्यात ना म्हण हांव सांगना. हर एक मनीस सुखी करता. पयलें तें वळखून घे. आमचो स्वामी तुका शिक्षा दिवंक येवना. आमचो स्वामी तुका आनी म्हाका बोगसोन नव्या जिविताच्या वाटेक चलोवंक आयला. त्या खातीर तो म्हणटा हांव आयला जिवीत दिवच्याक. आनी जो चॅप्टर 3 वर्स 16 हातूंत आमकां सांगता देवान आपल्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडलो तर ताणें असो आमचो मोग केलो की ताणें एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडिल्लो आमचें नाश जायना जावच्या की. चड जावन आमी कितें करता? आमी फकस आमकां बोगसिता गिनांगी, आमकां बोगसिता गिनांगी. ही त्या देखून ती म्हणटा ती तेंत जेजूचें बोगसणें बगूं ना, अनुभव करूं ना, ती हेरांक कशें बोगसिताली? या हांव हेरांक कशें बोगसितालो? आमच्या रेतीर काही लागलो सिंगर म्हणा लागलो एक दीस, फादर तुमकां कोणा कडेन राग एक म्हणना गी, हर एक लाडे उलयतात तुमी. हांवें म्हळें बाबा हांव राग दवरूंक येवना. कोणी कितेंय करून कितलेंय वायट करून वायट केला म्हण तो करूंक चिंता जाल्यार म्हाका तें वायटच न्ही. कित्याक म्हळ्यार म्हाका कांय लागना, कांय लागना. आंगाक तेल पुसून तुमी उदक वतल्यार तें रावताय, तें सकयल निसरून वचनाय. तशेंच आमी कातोलीक क्रिस्तांवांनी आमचें तें असलें सकळी दवरून बसोवन हेरांचे सयत आमी वोण घेवन आमच्या काळजांत असलें मेळेपण दवरल्यार जेजू जागो घे. त्या खातीर हांवें तिका सांगलें बाये तूं पयलें वचून सक्रामेंताच्या आराधनान बसो आनी तुका बगसी. तुवें केल्ली कितें पातकां म्हळ्यार ल्हान जावन दी व्हड जावन दी ती देवान बगसिलां म्हळ्यार तें समजोन घे. गुन्यांवकार करिनाका, अपराधी म्हूण चिंती नाका. तुजो जेजू तुका बगसिता. आनी मुखार पातक करिनाका म्हूण सांगलां तें करिनाका. करशी जाल्यार रे परत तुका सक्रामेंत आसा दैवी सगत त्या कुमसारीच्या सक्रामेंतान वळटा वळटा. आनी त्या देखून तूं बेजार करून बसनाका बाय वच आनी ताका बोगसूंक तुका देव आदार दितलो. हांवें कांय सांगल्यार प्रयोजन. कित्याक म्हळ्यार हांवें तिका 50 फावटी सांगलां येत दैवी काकूच्या रेतीर मंदिरांत 50 फावटी सांगलां. तिका आनीकी बोगसूंक जायना हांव कितें सांगतालो वच ताच्या आडी सार म्हूण सांगलां हांवें. म्हज्या भावान म्हणून आमी हेरांक बोगसूंच्याक. तुमकां हांवें परत सांगचें म्हणना राणी मारियाची आवय समंदर सिंगा लागीं वचून ताचे हात धर म्हणा लागली म्हज्या दुवेचे हाताचे रगत तुज्या हातांत आसा, ताच्या कुडीचें रगत तुज्या हातांत आसा जाल्यार हांव तुका म्हजो पूत म्हूण मानून घेता. तितलें सुलाभ न्हय म्हाका सांगूंक सुलाभ. कित्याक म्हळ्यार तें बगुल्ली आवय दुसरी जावन आसा. आमच्या जिवनान मोगाचें न्हू अशें आमी चियेचें ना तर नो यूज. आमी फकत नांवा खातीर मात क्रिस्तांव म्हूण आमी लेखता ना जाल्यार कितें फायदो? आमी अशें लेखी जाय कोणी कितेंय करून म्हाका त्या मनशा विशयान कांयच वायट म्हज्या मतींत आसो नजो. एका दोळा येवन ताणें सुरी घाली जाल्यार बाय धांवन येताना ती सुरी पडली म्हणलं तसलें एक मोळ्याचें काळीज म्हजें तें आसा जें म्हणटा जेजू तसलें काळीज आमचें तें आसा जाय. आनी तेन्ना मात्र आमी हेरांक बोगसून आमकांय आमी बोगसिल्ल्या करीत हेरांक बोगसूंक तुका आनी म्हाका जायना. आनी तिसरें मेट जावन आसा मोगाचें जो चॅप्टर 6 वर्स 53 ये वर्ते येवकारिस्ताचें बाग. आज आमी पळयताले मिसाच्या बलिदानान त्या देखून तुमकां हांगा त्या विशयांत हांव चड सांगचो ना. पूण एक निदर्शन अपुरबायतरान तुमच्या मुखार दवरता. येवकारिस्ताच्या बलिदानान कोण भागीदार जाता पळय ताचे थंय नवी सगत हर एका दिसा उपसता. हांवें पळयलें जावन आसा आमच्या डिवायनाक येवची थोडीं गोंयकारां चड जावन ती मिसा वचनात.
डिवायन नाका बारीक कुशी डिवायनाक येवन एक हप्त्याची रेतेर करतात मग गेल्ले उपरांत 2 दीस मिस आवतात मागीर मिस आवसना सुखी धाड मोगाच्या न्हू तांच्या जिवनांत सुखी धाड जायते बडीन चिंतात म्हाका तशें जालां म्हाका अशें जालां हांव डिप्रेशनांत आसा हांव एंग्जायटींत आसा आय एम डेड टू द डिप्रेशन आय एम डेड टू द एंग्जायटी ताका म्हज्या लागीं पावर ना आय बिलोंग टू जिजस हांव जावन आसा सोम्याचो जेजूचो पळया तें जेजू म्हणलें नांव येवं दी सगळ्या वेळा सगळ्या काळार तुज्या काळजान तें नांव येवं दी घडये 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 येवं दी कित्याक हांव तुमकां सांगता की म्हळ्यार म्हज्या लागीं एकलो मनीस आयलो तरणाटो आय डू नॉट नो हाव टू प्रे म्हाका मागोवंक कळीत ना मागोवंक शिकय म्हणना ताणें मागोवंक कळीत ना जायत मागोवंक कळीत ना वय म्हाका मागोवंकच जायना जेजू म्हणून कळिताय वय जेजू म्हणयत कॅन यू से जीजस यस जीजस 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 से 10 टायम्स धापटी सांगलें जाता न्ही गे जीजस म्हणून जाता न्ही वय आतां वच आमच्या ते 2nd फ्लोरांत एक पवित्र सक्रामेंताचे चॅपल आसा थंय वच दिंबेर पड 1000 टायम जेजू म्हूण सांग मागीर कालें जाता म्हूण पळया तें जाल्लें तूं म्हजे लगे पाटये कावन्सलींग गेलो 1000 टायम ताणें कावंट करून सांगलें हांव ताका सांग म्हाका कावंट करून सांगा जाय जायत फादर म्हणाल 2 घंटे प्रॉपर्टी धांवन आयलो आनी म्हाका म्हणा लागलो फादर 1000 पटी जेजूचें नांव काडटना फादर आय लर्न हाव टू प्रे वॉट डीड यू लर्न टू से जीजस मागीर घालूंक जाय जस्ट टू से जीजस आय लर्न पुरो तेंच एक्सरसायज काल न्ही पोर एकल्याक दिलें रिक्सान म्हणल्यार तरणाटो 10व्या क्लासाचो जावं इज वेल बिल्ट ताका इल्ले प्रॉब्लेम आसलेंच हांवें म्हळें कांय सांगनाका बाबा वचून सांग जीजस आय लव यू नाका तें नाका जीजस म्हूण सांग कितले बुटी जाता तितले बुटी सांग काल क्लासींत विचारलें बाबा कितले बुटी सांगला हांवें जीजस म्हणून 5 पटी फादर 10 घंट्यांनी 5 पटी खंय गेल्लोय आय डीड नॉट रिमेंबर फादर दॅट इज आवर प्रॉब्लेम वी डोंट रिमेंबर आमकां गरज ना म्हूण चिंता आमी मोगाच्या भावान म्हणटा न्हू ओस ते पवित्र एवकारिस्ताच्या जेजूक आपय जेजू हे म्हज्या काळजान चिये जायते बुटी आमी होली स्पिरिटाक लांब हॉलिडे दिला लांब हॉलिडे कित्याक म्हळ्यार आमकां तो कोण म्हणून गोतूना आतां परवा पेंतेकोस्ट येताना नायट युजील आसल्यार वचून अर्दे तकली मालोवन आनी पुरो करता आमी पूण त्या पवित्र कडेन आमी कितल्या जाणांनी मजत मागल्या हर एक आवय बापाय ताच्या भुरग्यांक आपण हाडटात ताका उडा सुराना फादर ताका एग्जाम वताना काल डेलिशिया म्हणल्या एकल्या भुरग्याक आपण हाडलें आनी म्हणा लागलें म्हजे कडेन फादर हाका एग्जामाक हॉलाक वेताना फुल्ल ब्लँक हांवें म्हणलें भुरग्या मागलां एग्जाम हॉलाक गेल्ले उपरांत कांय मागोना फादर पवित्र आत्म्याक आपयला हिंगी व्हडलें आसा भुरगें ना फादर आवयक सांगलें एग्जाम हॉलाक रिगताना हांव इस्कालांत आसून म्हाका एक्सपिरियन्स आसा म्हज्या भुरग्यांक हांवें शिकयलेलें आत्म्याक पवित्र आत्म्याक तुमचे थंय आपय मजतदाराक आपय कुमोग करच्या पोशकाक आपय इज ए हेल्पर हेल्परान सिमेंट हाडून नातल्यार ताणें घालें तें हे बांची इगज बांची मेन मेस्तान मेन मेस्त तुगेर बसतलो हेल्पर ना येवना हांव आज काम करिना एकादो वेळा या मेन मेस्तान काम करनाचा तो न्हिदलो जाल्यार हेल्परान हारिल्लें कोणें सिमेंट पातलोवंक जायना तेच प्रमाणे आमच्या जिवनान मोगाचें न्हू आमी पवित्र आत्म्याक आपयना पवित्र आत्म्याची मजत मागोवन घेया तुमकां सांगता सन आंतोन ह्या जाग्याचो आनी जायते अजापां करतालो आनी अशें अजापां करतना ताका ताच्या सुपिरियरान सांगलें तुवें अजाप करीचे जाल्यार म्हजें परमिशन विचारी जाय कापुजीन ह्या फ्रांसिस्कान ते बारी ओबिडियंट ओके जायत कोलेंय अजाप करचें जाल्यार हांव तुजें परमिशन विचारतां वडिला म्हणा लागलो आनी गेलो अशें चलोन वेताना पदवाचें कॅथेड्रल बांदताले गय आनी तें वारी उबार वयर जावन एकलो मनीस पांय निसरून सकयल पडोन आसा आंतोन पळयता ह्या जाग त्या दळा पळयता आतां कितें करचें सुपिरियरचें परमिशन जाय अजाप करीचे जाल्यार सुपिरियरचें परमिशन जाय ना जाल्यार ताणें परमिशन नासतना अजाप केलें जाल्यार तें डिसओबिडियन्स जाता आमकां तें व्हडलें रिमार्क आतां म्हणे ओके पयलेंच्या कापुजिनाक डिसओबिडियन्स म्हळ्यार दॅट्स अ मॉर्टल सीन आनी अशें आसता
आनी पळयलें आतां कितें करचें इम्मिडिएटली ताका उडास आयलो मजतदार असो पवित्र आत्म्या असो तो म्हणा लागलो पवित्र आत्म्या ये आनी वच आनी ताका थंयत सस्पेंड करून रावय ताका सस्पेंड करून रावय तो ऑलमोस्ट पडला एक पांय सकयल पडोन जाला आनी तो सकयल पडोन जाला पवित्र आत्म्याची मजत मागल्यांत तो मनीस थंयत सस्पेंड आतां गेलो आनी तो गेलो कोणा लागीं सुपिरियर लागीं म्हणा लागलो पादुवाचे कॅथेड्रलान काम करचो एक काम येयली सकयल पडोन आसा वडील बापा ताका हांवें मरोंक सोडी जाय की या अजाप करून ताका सकयल देंवय जाय पळय आतां कितें म्हणटालो ताका अजाप करून सकयल देंवय गेलो अल्टार ताका सकयल देंवयलो आनी वांस आयलो पळय पवित्र आत्मा मजतदाराची मजत म्हळ्यार ही मजतदाराची मजत आमी मागोवन शिकत जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या देखून आमी जेजूच्या वर्त्या नांवांत हर एका वेळा तुमी हे जेजूचें नांव काण मागशात जाल्यार खंडीत जावन अजापाची अजाप तुजें थंय जातालें कित्याक तुज्या भितर आसलें मेळेपण उणेपण कितें सगळे आसा कापाटीपण सगळे पयस वतालें जेजू म्हणलें नांव तूं गिळटना जेजू म्हणलें नांव तूं खातना जेजू म्हणलें नांव तूं पियेतना दुसऱ्याक थंय अधिकार ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 चवथो शब्द जावन आसा माथ्यावचो चॅप्टर 5 वर्स 16 तुमचो उजवाड हेरां मुखार परसळो दी हेरां मुखार परसळो दी आमी जायते पटी क्रिस्तांव म्हूण आमकां कळीत आसा शिवाय हेरांक कळीत करूंक आमकां अवकाश मेळ्ळ्यार आमी करिना मोगाचें न्हू फस्ट आसतना बेळगामांत आसलो चिक्कोडींत आनी थंय इल्लीं क्रिस्तांव जायते उणी क्रिस्तांव आनी एक दीस हांव बसार बसता तें आमच्या कडेन व्हेहिकल आनी कांय नासलें हांवें बसार विचारलें आनी बसार वता चिक्कोडच्यान बेळगामाक म्हाका ती आमच्या हांगच्यो कॅथलीक न्ही ती मेथडिस्ट म्हूण दिसता तिची वळख नासली म्हाका आनी अशें आसता ती म्हज्या सायडीक बसल्या तिणें पयशे दिले 500 रुपया ड्रायव्हराक कंडक्टराक कंडक्टरान 80 रुपीज काडून तिका 420 रुपीज पाटी दिवचे जाले ताच्या बदलाक आनी 520 रुपीज दिले परत 80 रुपीज काडचे जाले ही कन्फ्यूज कंडक्टर मुखार गेलो टिकेट दिवन ही टिकेट पळयता 80 रुपीज 420 आसा जाल्यार 520 दिल्यात अरे ही परतून परतून पळयता म्हाका ती कोण म्हण करता ना हांव म्हजें एक बॅग काडून रिकलेक्शना वचोंक रावला गेला त्या बसार बसला बेळगाम वचोंक आनी अशें पळयता ही डिस्टर्ब जाली कंप्लीट डिस्टर्ब जाली टिकेट पळयता पयशे पळयता टिकेट पळयता पयशे पळयता मुठीन गट्ट दामून धरलें कंडक्टर थंय न्हू पाटी येता आसतना ती म्हणा लागली ಕಂಡಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ತಾನೇ ಬಳೆಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತಾನೇ ಈಸರ್ಲೆ ಮೊಗಚನೋ त्या बायल मनसीक ನೀವು क्रिश्चना व्हडल्यान इसरले ನೀವು क्रिश्चना म्हाका म्हजीत लज दिसली म्हजे बॅग आनी म्हजो बायबल आनी म्हजो कुरीस आनी म्हजो स्टोल तिणें वांजेल एका सेकुंडांत बसार आसलेल्या 50 जाणांक परगट केलो बसार आसलेल्या 50 जाणांक ನೀವು ಕ್ರಿಶ್ಚನಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪೊಳ್ಯ ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ कोणे बायबल परगट केलो तिणें आमी बॅगान दवरलो स्पेशल मोबायलान बायबल दवरलो म्हज्या भावा आनी भयणी आमच्या जिवान संपूर्ण तरान सम्याक आमी दिलें जाल्यार आमी एक गरो उजवाड जातले हांव आमी उजवाड कोणा मुखार परजोळून लेट युअर लायट शायन तुजो उजवाड हेरा मुखार परजोळून म्हणटा जेजू आनी तसलो उजवाड आमी जावंक जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आनी उपरांत तुमी पळयलें जाल्यार 5वे शब्द जावन आसा माथेव चॅप्टर 4 वर्स 1 पयल्या संडे लेंटन पयल्या संडे आमी आयकलां मनीस उण्यान मात जियेना देवाच्या तोंडा जावन येवच्या हर एका उतरान तो जियेता सोमीत म्हणटा उण्यान मात न्हय तो म्हणा लागलो हे पातर आसले उण्याकार मनीस उण्यान मात न्हय देवाच्या तोंडा जावन येवच्या हर एका शब्दांत तो जियेता मोगाच्या भावान भयणो त्या देखून आमच्या काळजान बरोवन दवरिचें म्हण तुमकां सांगलें कालें बरोवन दवरचें
बंद दवरिचें हें देवाचें उतर जेजूचो मोग जेजूचे दाळाय जेचे मोवळाय जेचे समाधान जेचे बळेपण आमी आमच्या काळजान बंद दवरी जाय आनी तेन्ना मात्र आमचो उजवाड हेरां थंय परसळूंक साध्य जाता मोगाचें न्हू सगळीं आमी उबी रावया आनी आतां आमचें समर्पण आमी करया सांग पुरो तडबडे आमी सुकोन पडल्या सांग पुरो आमचो उजवाड हेरां मुखार परसळान अशें रावला ताचे थंय थोडो गोबर मांडला तो काडया मोगाचें न्हू व्हेरी सिंपल आज हांव डिवायन पडटात आसा म्हूण मात उलयना म्हजी लायफस्टायलूच ती जाल्या मोगाचें न्हू म्हजी लायफस्टायलूच ती जाल्या ते म्हणून हांव सांत आसलो म्हूण हांव तुमकां सांगना हांवय सुकोन पडटालो आज हांव सुकोन पडच्या पयलें 100 पटी चिंता बारीच उणें सुकोन पडचें कित्याक म्हाका जावंक जाय सोम्याचो वर्त्या कुटुंबाचो सांदो हांवें जावंक जाय ताच्या कुटुंबांत एक ल्हान भुरगो तुवें जावंक जाय एक ल्हान भुरगो आनी भुरगें तेन्ना आमी पवित्र उरतल्या कित्याक जेजूचें कुटुंब भाग्यवंत जेजूचें कुटुंब पवित्र आमी त्या कुटुंबांत पवित्र उरतल्या मोगाचें न्हू जें कितें आमचें तें उणेंपण आसा तें सगळें आमी काडून उडया जायते फावटी आमच्या मोतींत आसा तशें जाल्यार मात्र आमचें हिलींग जाता अशें जाल्यार मात हिलींग जाता केदळां हिलींग जाता मोगाचें न्हू तुज्या काळजांत जेजूक जागो दिवन तुज्या वर्त्या पावडटान ताचेर बरवसो दवरून तूं पाती येताय तर दॅट इज द हिलींग दॅट द हिलींग तुमकां कित्याक सांगता गे म्हळ्यार मोगाचें न्हू डिसेंबर 26 हांव आमच्या पारंगी भेट कोवेंता लागीं म्हजें बुलेट स्किट जावन हांव पडुल्लो म्हज्या ह्या उजव्या बावड्याचे दोनूय सायड बावड्याचे ते ओपन जाल्ले फ्रॅक्चर जाल्ले मणिपाल हॉस्पिटलान म्हाका सांगिल्लें तुका ऑपरेशन जायचंय आनी हांव ऑपरेशनाक आयकोना कित्याक म्हळ्यार म्हाका जायती त्या वेळार मिनिस्ट्री आसली 18 जानेवारी म्हणसर म्हजें सगळें प्रोग्राम फिक्स जालें आनी हांवें आनी एका डॉक्टर कन्सल्ट करून विचारलें ऑपरेशन जायनासतना आशयत घी तो डॉक्टर म्हणा लागलो आशयत पूण चड काम तुवें तुज्या हाता दिवन वचो मोगाचें न्हू 26 जाला 27 हांवें कलमाडींत रेतेर प्रीच करूंक आसलें कित्याक फादर पियूस येवनातलो हांवें करूंक आसलें मागीर हांव वचूंक तयार जालो जाल्यार पात्रांव म्हणा लागलो तो गाय दूख दितालो त्या देखून हांव तयार करता म्हणून फादर बॅप्टिस्टान केली 28 जावन कंटिन्युअस म्हजी प्रोग्राम दवरली मोगाचें हांवें आनी उपरांत हांव देवा कडेन मागतालो हर एक पटी हांव त्या आराधना वताना देवा म्हजो हात वयर वचना म्हाका मीस पेटोवंक जायनातलें एकच सातान हांव चड जावन करतालो 10 सात हांव यूज केलो म्हणजे ऑनलायन मिसान त्या वेळार तुमी पळयशे जाल्यार म्हजो हात इतलो वचनातलो म्हाका कांयच करूंक जायनातलें हालोवंक जायनातलो म्हजो हात पूण हांवें देवा कडेन मागलें देवा तूं बरो करतालोय आनी बरो करतालोयस आनी 3 म्हयन्या उपरांत हांव तें डॉक्टर संदेश शेट्टी लागीं गेल्लो आनी ताणें म्हजो एक्सरे काडलो आनी तो म्हणा लागलो एकच ताणें म्हाका सांगलें ದೇವೇರ್ನ ದಯೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿಯೇ ಐಡ್ ದಸರಾದ ಈರ್ನ ಗಾಯ ಗುಣ ಆದ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು म्हणालागलो पळय देवेरना दये भारी उंडी इरेक आनी त्या वेळा ताणें म्हाका विचारलें तूं देवाचें मस्त काम करना सायगी हांवें म्हळें म्हाका दुसरें कामूच ना म्हाका देवाचें काम पोट्टान करचें आनी हांगा येयल्यार करचें शिवाय दुसरें कामूच म्हाका ना न्हीच जावन तुमकां सांगता देवाचें उतर परगट करचें सोडून पोट्टान दुसरें काम आमकां ना इवन आमचे सगळे मुस्तायकी आनी सगळे धुवन सगळें रेडी करून दितात तुजें काम एकच देवाचें उतर आनी त्या वेळार ताणें म्हाका देवेरन मस्त ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇರು ಅಂದಿ ಐ ದಸರಾದ ಗುಣ ಒಂದುಂಡು मोगाचे भावन आनी बिडर कांयच ऑपरेशन ना कितेंच ना एक थोडी विटामीन टॅबलेटां मात्र आज पळया मोगाचे न्हू कितलो वयर वता वो हात आनी आज तुमी पळयशात जाल्यार वो हात इतलो वयर वता म्हज्या सक्तेन न्ही मोगाचे न्हू ताच्या सक्तेन कित्याक हांव सर्वच म्हजें जिवन ताच्या खातीर दिवंक तयार आसा कित्याक ताणें केल्लीं अजापां हांव जायते चिंतून आसलो मोगाचें बेजार येता आसलो मात एका तरेचें म्हजें तें आसलें कित्याक म्हळ्यार एका दोळ हांवें निग्लेक्ट करन फाल्यां सकाळीं हात करेक्ट वसना जालो जाल्यार एका ह्या जागाची गत कितें म्हूण जायते कंत आसली दुसरें कंत काडून उडयलें हांवें सांगलें सोम्या तूं म्हाका त्या परिस्थितीन खंडीत जावन घालचो नाय मोगाचें न्हू इतल्या बऱ्या तरान सोम्यान सांबाळिल्ल्याक हांव आज तराबस्त मापान हर एक कडेन कितेंय जावन देवाच्या उतराक कोणेंय विचारलें हांव ना म्हणना कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां जायतें बरेंपण केलां मोगाचें न्हू जायतें बरेंपण केलां आनी तेंच बरेंपण तुमकांय दिता पातये
आणि जाताले पद्य आणि जाताले ताणे म्हणले म्हाका उतर आणि देवेरना मस्त केला समालतो नुल्लारपण तो झुंडू आयट दसरा देवेर इरनमित दाये तो देर म्हण तो ज्या देर म्हणा लागलो तो म्हाका आणि अशें आसतना म्हाका इतली खुशी जाली ताणें म्हणल्याक म्हणणी देवान म्हाका तशे प्रमाणे ते हाड ताणें घट केला थोडी तूक आसा ती खंडीत जावन आणि मुखल्या दिसांनी ती आसनांतल्या बरी म्हजो जेजू करतालो म्हळ्यार वर्त्या बावडटांत हांव सांगता तुमी बावडटान मागा खंत करिनाकात हांवें तुमकां सांगलें म्हाका आसली खंत म्हाका असलें बें जायते जाणां म्हाका बें घाल्लें ऑपरेशन करूंक जावना हात वयर वचना कालें जाता पळय पात्राबाक अशें जाल्यार कितें जालें उजव्या हातांत न्ही काम पात्राबाचें करीस पेटोवचें तेच हातांत पुरबायतारान आज मी सांबेटेता कांयच उणें जावना कित्याक जेजू सांगता बात्येणेन आसतना बावडटांत आसतना तो आमकां कांयच उणें करिना आनी त्या देखून मोगाचें न्हू तुमकांय हांवें सांगचें इतलेंच ह्या वेळा आमचें सगळें समर्पण जेजू करया ताणें केलें बरेंपण वाखाणया ताणें आमकां दिल्या ते वरती सगळें आमी मानून घेवया आनी ह्या हातान मोगाच्या भावना मोगे कितें कंत आसली एक कंत आसली म्हजो हात वयर वचनातलो कोणाच्या माथ्याक म्हाका तकले दवरूंक जायनातलो मोगाचें न्हू दावो हात दवरतना हांव कितें चिंतात कोणा म्हूण बायते बडी म्हजे तकले मोतींत आसतालें पूण दावो हात दवरना हांव आशिर्वाद दितालो हांवें कोणाचे तकले हात दवरनासतना रावनातलो पूण आज मोगाचें न्हू खंय जाल्यार गेले जाल्यार तकलेक हात धरूंक वस उजो हात जेजून म्हाका पावो केला त्या खातीर आभार हांव मानता आनी येस ह्या पुनशेतान म्हाका वर्ते पत्तेणी आतां येताना म्हाका एक कोणें गोंयकारान फोन केलें आत्तूर बारी पावफल न्ही म्हाका जाली अजापाची अजापां ह्या पुनशेता न्हू हांव केन्नाच विसरोंचो ना आनी त्या साम लॉरेसाच्या वर्त्या मजतीन म्हाका मेळिल्ल्या उपकार आठवणी करूंक हांव केन्नाच पाटीन सरचो ना पाट धांवतालो म्हूण सांगलें धांवतालो आमी त्याच प्रमाणे मोगाचें न्हू देवान केल्या सर बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दिवंक जाय समर्पण आमी करया मोगाचें न्हू दोनी हात तुमचे उक्ते दवरात दोनी हात तुमचे उक्ते दवरात आनी आतां समर्पण करात सम्या मुखार हें गीत गायता आसतना अबरबायतार आमी समर्पण करया उपरांत आमच्यात कुडींत आसलेली पिडा आमी जेजूक दिवया आनी उपरांत तोच जेजू आमकां बरें करतालो म्हळ्यार त्या बावडटान मागया आनी तो जेजू आमकां आपडतालो आमकां नितळ करतालो आमच्या वर्त्या जिवितान आमकां जायतें बरेंपण दितालो पान संको 137 137 ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ आमच्या कष्टांच्या वेळार ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ तुका सण म्हाका जीव सादित ना ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡಲು ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ कष्टद समयात म्हज्या त्या कष्टान म्हज्या नश्टान म्हज्या बेजारान म्हज्या त्या वर्त्या एकसरपणान म्हज्या ते निस्तेज जाता आसतना जावच्या त्या डिप्रेशनान जावच्या त्या एंग्जायटीन म्हाका जाल्ली चिंता म्हज्या मोतीन येवन हांव नेगेटीव जाता आसतना म्हजें थंय राग सडटा आसतना म्हजें थंय हगें सडटा आसतना म्हजें थंय दुस्मान हिरार येता आसतना जेजू म्हज्या सांगाता राव म्हाका जाय तो परिहार दी म्हाका तूं आपड म्हाका नितळ कर म्हाका बरो कर म्हाका बरें कर तुज्या वर्त्या जिवितान म्हाका वांटेली करी ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೋಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೋಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೇ ಅಪ್ಪ ಯೇಸುಗ ಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೋಳು वय मरणाच्या वेळार
ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೆ म्हज्या वर्त्या जिवितांत वाटेली जावच्याक ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೋಳು म्हज्या कश्टांच्या वेळार म्हज्या दुखाच्या वेळार अन्याय जाल्या वेळार अनिती वेळार सगळ्या वेळार जेजो जेजो ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೋಯೆಲ್ಲಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಹೆನ್ರಿ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲವೀನಾ ಸಿಪ್ರಿಯನ್ ಮರಿಯಾ युलालिया या वेळा जेजून म्हणची उतरां इतलींच म्हजे वयर पाती आनी दोन राव माग आनी तें तुवें मागिल्लें हांव तुका दितालोंच या वेळा मगेचे न्हू तेच व्हर उतरान जेजू म्हणटा म्हजे वयर पाती आनी दोन माग म्हजे पाती आनी दोर तुजे थंय सस्वे कडेन दितलो बावट तासदर मार्कस चॅप्टर 11 वर्स 23 म्हणटा तुवें मागिल्लें तुका मेळटलेंच ह्या वेळा असली पिडा मोगाच्या न्हू खंयची सकडी पिडा तुज्या कुडींत आसा ती गूण जावच्या माग तुजे दोनूय हात काण तुज्या तकले वयर दवर मोगाच्या न्हू कोणा तकले वयर दवरूंक जाता तकले वयर दवरा कोणाक हात दूख आसत जाल्यार हात जोडा तकले वयर दवरूंक जायना जाल्यार फर्स्ट करिनाकात तकले वयर दवरूंक जाता जाल्यार मात्र दवरा आनी ह्या वेळा तुमचे दोळे बंद करात मोगाच्या न्हू तुमच्या दोळ्या मुखार येवन तो जेजू सक्रामेंत आसलो जेजू तस दगलो घालून तुज्या लागीं धांवन येवचो जेजू तुज्या दोळ्या मुखार तुज्या भितरले दोळे ते उक्तेच जावं दे जेजू म्हणटा हांव आसा हांव आयला तुजे कश्ट हळू करूंक हांव आयला तुजे वजें हळू करूंक हांव आयला तुजी पिडा गूण करूंक तुजी दुखां पुसूंक ह्या वेळा मगेच्या भावान आनी भयणीनो कोणा सक्कडी तकली दूख आसा तकलेची पिडा आसा या तकलेंत गुवळ आसा असली जेजू कडेन मागा जेजू तुज्या आमोली रगतान म्हज्या तकलेच्या बोवारी तुज्या आमोली रगत देवय म्हण मागात कोणा सक्कडी मायग्रेन आसा वर्टिगो आसा या वरकेन्नी आसा मागात जेजू कडेन त्याच प्रमाणे कोणा सगळे हृदयांत दूख आसा हृदयांत एखाद्याची बें आसा कितें गे कवजिणी आसा असली तुमी मागात जेजू कडेन भियेनाकात ब्लॉक आसा म्हूण जाता थोड्यांक स्टंट घालून जावंक बरो थोड्यांक ब्लॉक आसलो ओपन हार्ट जालें जावंक बरो माग जेजू कडेन मागले कोणीच ना म्हणना मग जेन्ना म्हज्या तरेचेर म्हणजे आमी रेतेर दिता आसतना हांव कितल्याच जाणांचे पळयलां ती म्हणटात आय एम ए कॅन्सर सर्वायवर फादर आय एम ए बायपास सर्वायवर फादर हाव मेनी इयर्स 25 30 35 40 ओ कसो जेजूचे अजापा मगाच्या न्हू एखादो ताका जाता जाल्यार म्हजे थंय कित्याक ती जायनात म्हजे थंय बावट कित्याक उणो कोण घेतो बावट चडते का जेजू म्हाका कोण कर म्हज्या काळजांत असले धडधडे म्हज्या अर्थांत असलें तें बें तेजन पोटांत आसले एक पोटांत आसले की तेच ती पोटाची सापणी एका भुरग्याक जायते कश्ट दिवन आसा दोगा भुरग्यांक आनी ती म्हणून आसात फादर आमकां कितें जाता म्हण कळीत जायना आमची सगळ्यात सक्कडी वण घेता तस जाल्यार भुरग्यांक बरें जावच्याक या आराधना मेळटा प्रत्येक तरान जोयेला सॅन्ड्रा प्रमिळा रोमन ह्या भुरग्यां खातीर ह्या वेळा आमी मागता म्हज्या भावान कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर मागात कोणा सगळी कॅन्सरची कणां आसात भियेनाकात ब्रेस्ट कॅन्सर आसली त्या जाणांक जेजू म्हणटा हांव खंडीत जावन तुका गूण करतलोच आनी तातूंत एकल्याचें नांव जावन आसा मॅक्सिम आनी ह्या वेळार जेजू म्हणटा हांव आसा भियेनाका आनी भियेची गरज ना पांयाच्या गांठी दूख हाताच्या गांठी दूख असली कोणी आसत जाल्यार जेजू कडेन मागात पेंगट्याची दूख फाटीची दूख वचोंक जायना उठोंक जायना गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम लिव्हर प्रॉब्लेम किडनी प्रॉब्लेम आनी तेच प्रमाणे तुज्या जिवनांत अल्सर प्रॉब्लेम गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम अल्सर प्रॉब्लेम बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर असली कोणी आसत तर जेजू कडेन मागात सांगात तुजी पिडा सांग जेजूक देर इज ओन्ली अथॉरिटी जीसस जेजूक सोड दुसरी अथॉरिटीच ना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या वेळार सगळीं आमच्या कुडींत आसली हेर कितें पिडा आसा नर्व्स डिसऑर्डर या नर्व्स विकनेस
वो रगत ना या मोतीन कितें गुल्ल बरी जाता हिरा रायस जाता जायते कितें उडास उराना अल्झायमर्स असल कितें आसा आमकां भुरग्यांचे देणी नात थोड्यांक आर्थीक समस्या आसात थोड्यांचे कोर्ट केसी आसात ह्या दिसान थोड्यांनी घरा बांदून धरल्यान ताका जाय जाल्यार पयस सवलत येना पयशे नात म्हणून खंतीन तुमी बुडल्यात तर या पोवन शेताक आयले सेंट लॉरेन्स मारी बात मागले खंयचे पिडा जावन खंयचे समस्या जावन खंयचे प्रॉब्लेम जावन ते सारखे जायनासतना तुमी वचनान कित्याक तो सांत जावन आसा सगळ्यांचे जीव कूड आसा आमच्या खातीर माटतीर मेल्लो तो सांत आज जेजू कडेन विनंती करतलो मागा त्या जेजू कडेन सांताच्या वरत्या मजतीन मागा आनी तो तुमकां बरेंपण दितलो आतां सगळीं आमी मागया आनी आमच्या तोंडांत एकच उतर येवन दी हालेलुया हालेलुया म्हणलें गायन आमी करया हालेलुया 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 जेजूच्या आशीर्वाद घेवच्याक सगळे आमी दिंबेर पडया म्हाका न्हू सगळे आमी दिंबेर पडया आनी सोमी दिता ते आशीर्वाद आतां आमी घेवया Ideavola sacramenta sustaminaman toruya purviratya rupa botla navioriti adarya salvanecha escutisa babartaci boltivia zasemba tasis puta ulasani stutisa potvi mahima सस्ताक एका स्थळ्यान हसेता तो काय दोगाय जास्पेरिता सामासामे नावार्ता आमेन हे देवा विचेत सक्रमेंत काल तुझ्या कस्टमरा सोगडा तुवें आमकां सोडलाय चड आनी चड करो तुझ्या वर्ता वैभवान आमी भागीदार जावच्या आमच्या कश्टा दुकान वांटेली जाताय करो संतोष आनी उल्हास आमी बगी कर जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना Amen. बापा समोर सर्व आम्ही एकटाय झाल्या भक्ती आणि माना उतरते ऐकू आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना या गाव्यास एका स्थळ्यात उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आणि दिव्या ताणे केल्यास रुकारा या गाव्यास एका स्थळ्यात उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आणि दिव्या ताणे केल्यास रुकारा मग बाबड्यानं देवाकार गांधी देवा उपकार बावड्या परबाय दीस ताणें दिला
देवा दिनवास म्हणून पवित्र रचनावी मिसाचे बलिदान माया मगान आता मी संभ्रम्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो. तुमच्या सवे आसो. जेजू ख्रिस्तय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचेर व्हरत्या भावार्थान आमी चियल्या जाल्यार तो आमची वाट मुखारसून व्हरता. कितेंय चड उणें करता आसतना तोच आमकां आदार जाता आनी ते कश्ट आयल्यार कश्ट म्हण आमकां बगचें ना, दूख आयल्यार दूख म्हण आमकां बगचें ना. कित्याक तो आमच्या सांगाता आसतना आमकां तो सांबाळटा. एकच एक सत हर एका संत भक्तांनी समजून घेतलें. तांच्या जिवनान मारतीर मरता आसतना ते भियेले नान, कित्याक जेजू ताचे सांगाता आसलो. त्याच प्रमाणे दानियल प्रवादी त्याच सिंहाच्या दोलीत आसतना भियोंक ना, कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो. हर एक आमी पळयता बायबलांत कोण सकडी देवा सांगाता आसा तो भियोना. आज आमी धैर्यान जियोंक जाय. खऱ्या व्हरत्या जिवितान आमी भागीदार जाता आसतना काळीज आनी मन जायते नितळ दवरूंक जाय. मोगाच्यानो आमच्या भितर एक भायर एक नाका, कित्याक देव सगळें पळयता, सगळें समजून घेता. त्या देखून आमी ताच्या बरी जावच्याक, आमची काळजां मनां नितळ जावच्याक आमी जेजू लागीं कृपा मागया. हांव पातके सर्पदा देवा तुमकां भावा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सरोन सांगता, मनांचे दोन दोनांत सरोन वायट आनी बरें सणून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून बगे सदांच संवकार मरये सगळ्या देदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर्ध्या लागीं विनंतीकात म्हण प्रार्थ मागता. सर्पदा देव आमचे काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista kaklotka Krista kaklotka Somia kaklotka Somia kaklotka महिमा देवा महिमा देवा ओ सर्गे आणि शांती ताच्या येष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देवाचा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमचे काकूत बापाच्या तुझ्या पोसलाय आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र
एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थया बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटोवन भगवान लोरे दुर्बळांच्या सेवेन विश्वासी रावून आणि रसक्षेचे कश्ट मरण सजून मायमन जावंक पावलो तेज्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि तेज्या पावलांनी चलो आमकां बळ दी आमी मागता आमच्या समया पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप तोड सुमयेच्या एका दुतान पिलिपा लागीं उलोवन म्हळें उठ आनी जेरुसलेमांत वचून गाजराक वेच्या रस्त्यान म्हणजे आरण्याचे वाटेन तेनकाक पॉयंट करून वच पिलीप उठून पॉयंट धरून वेता आसतना वाटेर ताका एक इथिओपियाकार भेटलो तो एक हिस्टो इथिओपियाचे कांदाकी राणयेचो मुख्य अधिकारी आनी आख्ख्या भंडाराचो खजानदार जेरुसलेमाक यात्रेक जावन गेल्लो तसलो आपले गाडयेर बसून इसाया प्रवाद्याचें पुस्तक वाचीत आपल्या गांवाक तो पाटी वेतालो पवित्रत्म्यान पिलिपाक सांगलें लागीं सर आनी गाडये बराबर चल पिलीप धांवन फुडें सरलो आनी सरची पावतच इथिओपियाकार वाचून आसलेलो तो इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप ताच्या कानांत पडलें तूं वाचताय तें तुका समजता म्हणून पिलिपान ताका सवाल केलें कोणे एकल्यान विवर दिवन सांगल्या खरीत म्हाका कशें समजोवचें जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान तितल्यार ताणें पिलिपाक गाडयेर सोडून आपणाची बोस म्हूण आपयलो तो वाचतालो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां हीं मारूंक वरच्या बकऱ्या बरी ताका व्हेलो लोव कातरतेल्याच्या मुखल्यान मावून रावलेले शेळये बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना ताका हल्क केलो आनी ताका न्हीद करून दितलो कोणूच ना जालो ताची जिणी ह्या संवसारांत मोटवी केली देखून ताचे संतती विशयांत कोण कितें उलोवंक सकत हिस्टो पिलिपा लागीं म्हणूं लागलो सांग म्हाका प्रवादी हें कोणा विशयांत म्हणटा आपणात विशयांत वा दुसऱ्या कोणा विशयांत तितल्यार पिलिपान उलोवंक सुरू केलें पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांत हांव आरंभ करून जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली अशें ते वाट मुंदरून वेताना थोडें उदक आशिल्ले सुवातेक ते पावले पळय हांगा उदक आसा म्हळें हिस्ट्यान म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवंक कितें अडकळ ताणें गाडी रावयली पिलीप आनी हिस्टो दोगी उदकान देंवले पिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें पूण उदकांतले ते वयर सरतच सोम्याच्या आत्म्यान पिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिस्ट्यान ताका उपरांत पळयलो ना तरी तो संतोशान भरून आपली वाट धरून चल्लो पूण पिलीप आजोतांत पावलो आनी थंय तावन सेजारेयाक वचून पावासर वाटेर आसलेल्या सर शहरांनी सुवार्ता परगट करीत गेलो देवाचें उतर हें देवाची ओडकार निवास्यानो देवाक आनंदाची उदया तुम्ही राष्ट्रानो
देवाची स्तुती गाजयता तो ताळो सगळ्यान आयकोन दी ताणे आमकां जीवन दवरल्यात आमचे पाय आदलोन पडना अशी राखल्यात भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची फुटया. देवाच्या भक्तानो तुम्ही सोमेस्त येया देवान मुझे पासोत कितें केला ते वर्णिता आयका मुझे कुमके घे म्हणून हांवें बोब घाली पूण ताची अर्गां स्तुती मुझे जिबेर सुकली ना भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची फुटया. मुझ्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना मुझे वयली दया ताणे पाटी काडूंक ना ताका जावं महिमा भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची फुटया. भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची फुटया. उभी राहूया. हांवच तूं सर्गीतांव देवून आयलो उंडो म्हणटा सोमी जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सव्वे आसो तुमचेय सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोन्या. त्यावेळी जेजून लोकां लागीं म्हळें म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी व्हडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकना. हांव ताका निमाण्या दिसा जिवंत उठयतलो. ती सोमेस्त देवा लागचें खुद्द शिकतली म्हणून प्रावादनांच बरोवन घाला. बापाक कान दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशी येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणी देखला म्हूण न्हय जो कोण देवातावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सतस हांव तुमकां सांगता जो कोण सतमानता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मान्ना केलें तरी तें मरण पावलें. पूण सर्गार तावन देंवन आयिल्लो उंडो तसलो न्हय. कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना. हांवूच तो सर्गीत हांव देंवन आयिल्लो जीव उंडो. हो उंडो खाता तो सस्नाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास.
देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजूच्या वरत्या मोगांत आणि सान लॉरेन्साच्या भक्तीपणांत हांगा जमल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यांनो, गोंयांत गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटल एक आसा, बरी फेमस थंय. आनी थंय आसलो एकलो दिनेश कामत म्हणलो रिटायर्ड डॉक्टर. तो जायती सेवा दितालो आनी तो हर एका दिसा थंय लागीं आसले एका इगर्जे मिसाक वेतालो. आनी हेर एका दिसा तो मिसाक वेता आसतना तेंच्या पात्राबाक हांवें कळीत नासलें तो कोण म्हूण. एक दीस हो वचोन पात्राबाडे म्हणा लागलो, हांव हर एका दिसा हांगा मिसाक येता. पात्र म्हणालो, बारी बरें, तुका जेजूच्या वरत्या त्या कणा जेवणा थंय बारीकशी एक भक्त आसा म्हण दिसता. वय म्हणा लागलो तो. आनी अशें म्हणटाना तो म्हणा लागलो, हांव क्रिस्तांव न्हय, हांव एक हिंदू. आनी पात्र ताटकलो आनी म्हणा लागलो, हिंदू आनी तूं हर एका दिसा मिसा येताय, हां कारण कितें? आनी त्या वेळार ताणें म्हणली उतरां अशीं, फादर, आमच्या हॉस्पिटलांत हांव थंय ड्युटी कर आसतना एक बायल मनीस सकाळच्या 7:30 वरार ड्युटेक येताली. 9 वरां तिची ड्युटी संपताली आनी 7:30 जावन 9 वरांक बरें साफसफाई ती करतली. हर एका कोणशाक वचोन ती सफाई करतली. ते सगळें तिचें हॉस्पिटल बरें दवरताली. आनी असो आसा एक दीस म्हाका बगलें, हिणें करचें काम एका जवळ हॉस्पिटल सुपरिटेंडंट पळयत जाल्यार हिका आनी किल्ली सर्तीक पयशे दिवंक आसा, हिचो सांबाळ वाडोवंक आसा, बडती दिवंक आसा. आनी एक दीस हांवें तिका वचोन म्हळें, तूं कित्याक 9 वरां पयलें धांवताय? तुवें करचें काम एका जवळ तुजो सुपरिटेंडंट पळयत जाल्यार खंडीत जावन तुका जायतें बरें बरो जातालें. मात्र न्हय, तुजी बडती जाताली, इन्क्रिमेंट जातालें, पयशे तुका वाडटाले आनी शाबासकी तुका मेळटाली. ह्या वेळा त्या स्त्रीयेन म्हणली उतरां त्या धाकटेराक, डॉक्टर, वो सुपरिटेंडंट कोण आसा पळय 9 वरां उपरांत येता, ताच्या दोळ्यांक माती घालूंक हांवें काम करचें न्हय. म्हजो सुपरिटेंडंट थंय आसा. सकाळीं 7 वरांक वचोन हांव ह्या इगर्जेंत मिसाचें बलिदान भेटयता आनी त्या मिसाचें बलिदान भेटयल्या उपरांत त्या मिस जाल्यान सीदा ह्या इगर्जेक येता, ह्या हॉस्पिटलाक येता. आनी त्या इगर्जेन मिसाच्या बलिदाना वेळार मेळिल्ली सकत हांव घेवन ह्या हॉस्पिटलाक येवन आपुरबायची सेवा दिवंक म्हाका अवकाश करून दिला. त्या देखून म्हाका मेळिल्लो सुपरिटेंडंट आमच्या हॉस्पिटलाचो न्हय, सगळ्या संवसाराचो धनी तो म्हजो सुपरिटेंडंट जावन आसा. आनी वो धाकटे दिनेश कामत म्हणटा, ही उतरां आयकोन म्हाका न्हिजा की बगलें येवकारिस्तान कितेंगी एक सकत आसा आनी येवकारिस्ताची सकत हांवें खंडीत जावन घेवंक जाय. म्हणल्यार एकच एक इराद्यान हांव मिसा घेवंक प्रारंभ जालो. मिसा घर एका दिसा येता आसतना म्हज्या घरांत असलें समाधान म्हाका बगलें. म्हजें कुटुंब बरें जावन आसा. आज आमच्या घरांत असो माया मोग वाडला आनी ती म्हाका दिसनातली येवकारिस्ताची सकत म्हज्या कुटुंबान आनी म्हज्या जिवितांत काम करना आसा. त्या देखून हांव हर एका दिसा मिसाक येता. फादर, एक सामान्य काम करची स्त्री आपलें काम जेजू म्हणल्यार सुपरिटेंडंटाक समर्पीत करून तो पळयता. म्हणल्यार एकच एका इराद्यान तें बऱ्या तरेन केल्या देखून ह्या धाकटेराक रिटायरमेंट जाल्ल्या उपरांत सयत तिचो उडास येवन त्या येवकारिस्ताच्या बलिदानाक तो वेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगेच्या भावान आनी भयणीनो, जायते फुडें आमी चिंता येवकारिस्त कितें करून सांगता. म्हणजे आयतारचे एम्माउसाच्या वाटेर वयचे सीस तुमी पळयलें जाल्यार जेजू तांच्या लागीं भेटता आसतना, जेजू तांचे सांगता चलता आसतना ते कितें करतात. जेजू तांच्या दिसता कितें घडलें पळया. येवकारिस्त अशें तुमकां इतल्या पुरबायतरान त्या एम्माउसाच्या वाटेरच्या सिसां सांगता आमकां जेजून दिला. पयलें जेजू म्हणूंक लागलो कितें जालें, तुमची काणी म्हाका सांगा. येवकारिस्तान आमी येवचें इतलेंच आमची काणी जेजूक सांगूंक. कितेंय जावन दी, गजाली जावन
निराशेची जावन दुखाची जावन संतोष जावन उल्हासाची जावन ती काणी जेजूक आमी सांगची. उपरांत कितें केलें जेजून तांकां मोय जेतावन सोर प्रावाद येतावन ताच्या काळा पर्यंत सगळे देवाचें उतर तांकां उगडाप केलें. जेजू आमचे कडेन उलयता, ताच्या उतरां मारी पात उलयता, आमकां सत्यवन करता, आमकां भक्तीन बरोंक आमकां अवकाश दिता, पवित्रपणांत आमकां वाडयता. जेजू उलयता आसतना आमी आयकोंक जाय. भायलो संवसार आसो आज आवाज जायतो जाला, इतलो स्पीड जाला, इतलो वेग जाला, आवेग जाला, उद्वेग जाला आनी त्या देखून जेजूचो ताळो आयकोन आमी उणो जाला. जांग बरो तेणे तेणे इल्लो आयकता पूण निरंतर ताचो ताळो तुका आयकता गी. निरंतर ताच्या ताळ्या देखून तुजें जीवन फुळकीत जालां गी, तुजें जीवन सुटसुटायचें जालां गी, तुजें जीवन संभ्रमाचें जालां गी. हे आमी पळोवंक जाय. तिसरें उपरांत ते एका जाग्यार येतना काळोख जालो. जेजू मुखार वचून गेलो आनी हे तांच्या जाग्याक आयले आनी त्या वेळार ते म्हणा लागले वचनाका ये ये आमच्या काळजांत तूं राव, आमच्या काळजांत तूं जिये. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, वखतें करता म्हजें काळजादार. तें सांगलें तुज्या काळजान कोणा जागो दिलाय? तुज्या काळजान गिरेस्तकेक, पयशांक, स्वार्थाक, हग्याक, मसराक, वायट त्या सालीक, वायट नडत्यांक, वायट सवयांक खाण उडय. नितळ करता जागो कशें आमच्या घरांनी आमी नितळें करता थंयसान तुज्या काळजाचें दार नितळ कर आनी सम्याक थंय जागो दी. आनी तें जावन आसा सिसांनी ये आमच्या सांगाता राव. आनी उपरांत जेजून कितें केलें उंडो घेतलो, मोडलो, सिसांक दिलो आनी आर्गां दिता आसतना तांणी ताची वळख धरली. आतां सामान्य जावन आमी विचारता आतां जेजू खंय गेलो? जेजू उठोन गेलो खंय? जेजू उठोन वचोना. जेजू उठोन वचोना. त्या उंड्यान तो एक जालो, त्या उंड्यांत सिसा सांगता तो मेतेर जालो. आमच्या जिवनांत येवकारिसादोरी आमच्या जिवनांत तो मेतेर जाता. कसलें तें जिवन जावन म्हाका न्हू येवकारिसाच्या बलिदानान तुमी एक जावन व्हरत्या भावार्थान मागलें तर तुमच्या थंय अजापान त्याच घडये जाताली. त्या खातीर बेनेहीन फेमस इतर पंगडाचो प्रिचर कितें म्हणटा बॉम्बे आयिल्ल्या दळा कातोलीक क्रिस्तांव समर्थींत जायते अजापान जातात. कित्याक तांकां येवकारिसाचें बलिदान आसा. त्या येवकारिसाच्या बलिदानान जाल्ल्या तितले अजापां दुसरें खंयच जायना म्हणटा बेनेहीन. धर्मकाच्या भावनांनी विणिनो पळया आतां जेजू त्या उंड्यांत एक जालो. तांणी तो जेवता आसतना ते निराश जाल्ले, पुरासणान भरिल्ले, सगळी वाट ते चलले जाल्यार वगेत बसोंक नात. तांची पुरासण नापयस जाली. तुजें निराशपण तो काण उडयतालो. ताका थंय तुमकां सांगलें आमी केन्ना येवकारिसा बलिदानान भागीदार जायना. आमचें निराशपण वचना, आमच्या थंय सकत वाडना, आमच्या थंय नवो स्पिरीट येना. केन्ना तूं त्या मिसाच्या बलिदानान भागीदार जाताय त्याच घडये जेजूचे वर्ते अजापां तुज्या जिवितान घडटात. आतां म्हळ्या सीज उठले त्याच घडये फाटी जेरुजालेमाक तितलीच वाट एम्माऊस जागायली वाट. ताणी फाटी जेरुजालेमाक वचो जाय तर कितली आसा ती वाट तितले ते चलोन गेले आनी थंय वता सांग पुरासण जावना. घरा सिसा लागीं ते म्हणा लागले आमी उंडो मोडटाना जेजून उंडो मोडटाना ताणें आमचे कडेन उलयतना आमचे काळी लासताले. ते जावन आसा खरो खरो अनुभव येवकारिस्ताचो आमचे काळी लासतले. जेजूचे उतर आयकतना थंच उंडो मोडटाना थंच उंडो जेवताना तेच जेवचे मांस आनी रगत जेवताना आमचे काळी लासता गी. आमेन. आमची तुका ती मान होंदी उंडो वाय काडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ताच्या मांसारतान बदल मोडो मागता.
तुझे तुका ओपून दिता तुझी खुशी करता भेटयता बापा ओंडवान तुका बळीन तुमगे पाणी कामची तुका ती मागून दे भेटयता बापा ओंडवान तुका बळीन तुमगे पाणी कामची तुका ती मागून दे म्हज्या मगच्या भावभयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदा त्या बापा मानतात असलें सामणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेक्या भविष्याच्या देवाक सर्वीस परमानून घेवन प्रेतेच्या बापा तुझ्या पोतान धरलेले जिविताची वाट आपली करून बघ्या लोरे जपणे डोंपलेल्या गोवांच्या काणावरी आपल्या जिवाच्या संसारान परवा करिनासतना रक्त सक्सांच्या मरणारी मायमेन जालो आणि पवी सभे सुभाम पीक दिवंक पावलो अजमानान आमी संसाराचे सोडून बसत आमच्या जिवितात तुका भेटोवन दिता आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस पर तुमचे सवे आसो तुमच्याय सोबे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस पर आमच्या देवाक देन वासुया वयशी आमी करूंक फावो सर्वेस पर पवित्र बापा सर्वजणी सजनाच्या देवा सरकाळी आणि सत्य तुका देन वासोम फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो सामलो रे तुझ्या रक्षण जेच्या पावलांनी चलोवन आणि आपल्या रगत व्हरोन तुजी विचित पदवी दाखयली ह्या बरें तुका साक्षी दिवच्या आमकां तो घट करताय आणि असे आमच्या सत्कान क्रिस्त आमच्या सुमेरी तुझें बळ संपूर्णायेन पसळटा देखोन सर्गींच्या देवदूता सांगती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पोवी 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 दरबाराचो सर्वेस पर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बाबा करस तू पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर पण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कश्टान कश्ट मरो सुसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळें
ही तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सश्टी करचे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे पसोत आणि समेस मनशां पसोत तें वार उरतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. Babat sagat pargachuya सोम्याचे सू तुझे maran ame samaram tau तुझे पुनर् जीवन हो आम्ही परगडता. तुझ्या येण्यात सम्या जेसो आम्ही ओद्रेता. बापाच्या मनासनी पुन्हा जिवानपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता. जिवितासून आणि सोडूची काल्स तुका समर्पित हांव. तुझ्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत तेला आमकां समेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भगवंत बापा लेस्ली आमच्या गोवळी बापाने सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. एक घडी बरो मौन आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या आमच्या मोगाच्या उगडास काडया. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस सांग. तुज्या पडसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकार मोरये देवाचे माये सांगाती सांसुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत संत आंतोन सा लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवेन त्याचे जो सांगता त्याचे जो ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांदान आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुमेन भोव मोगाचें आनी अपुरबायेचें प्रार्थना आमकां सगळ्यांक शिकयलां तें भक्तीन सांगता आमी म्हणया. आमचे बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शान उतरकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकातांतले वाटय. किदार सोडकी बदी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दिता वेळेर तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन. समेची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोय आसो. माय मग असो आनी एकवटाचो संकेत जावन व्हडा संतोषान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळट. देवाची शेळी
संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलोत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी मग बाबडे हांव पळय आमचो समी जेजू हर एकल्या भुरग्याक तेज्या मोगांत एकठांय केलो जिविताचो उंडो हो हाका सेवता तो सदांच जियेतलो ज्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सम्या तो म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुजे कसूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या तुका सेवकत्रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मोचे समर्पिता सोम्या तुका सेवकत्रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मोचे समर्पिता जिवो उडो तो जिवीत दिवसो जिवीत आमची तो नंदन करसो सस्तीक सुका ओरून पावसो सस्तीक सुका पावसो सोम्या तुका सेवकत्रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मोचे समर्पिता सोम्या तुका सेवकत्रेता येण्याक तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मोचे समर्पिता सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो आवडटा दर्या तुका नावाडटा कर्जा मनान वासा शेतांतल्या पोला प्रास मनसत दिसुण्या प्रास पोत्या मोगा पोसता सोम्या सोबीत प्रकृती प्रास अंतरळितारा प्रास सोबायेन म्हाका मेटया सोम्या तुका अर्गां दिता उपकार तुजो सोबावुट्टा दुनिया तुका नावाडटा कर्ज मनान वासता मला ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं बोग्या लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्रांक उगाड आनी तांच्या गरजां पावंक आमचे हात पांय सुरसुरीत कर गरिबांचे आनी भक्तल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का बसत कश्ट म्हणून लेगून सुजो आमकां तयार कर
आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस पर तुमचे सवे असो तुमच्या सभे असो आणि सर्पद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. क्रिस्तच्या वर्त्या जिवितान वांटेली जावन ताच्या कुटुंबाचे सांदे जावच्या की वसोन्यांत क्रिस्ता शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओडुटका. आयच्या दिसाचे प्रधान याजक जावन आराधन आणि देवाच्या उतराचेर नियाळ देऊन मिसाचे बलिदान भेटयल्ले मानदिक बाप रिचर्ड कॉर्ड्रस काबोचीन मेळाचे याजक बोवर्ते प्रसंगदार पडटा ते वावर दितात तसात तांकां विगार बापाचे आनी तुमचे नावी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा तर सचिन लितुर्जीची जबाबदारी चलयल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं. भक्तिकांनी तांच्या आत्मीक गरजां खातीर वा बेजिलिकाचे अभिवृद्धी खातीर आर्थीक कुमोक अर्गा मिसां तेसांवाची मिसां वा कसलीच मिसां दिवंक आसा तर तुमी बेजिलिकाच्या स्टॉलाक हांगासर संपर्क करचे. थंयसर तुमकां बेजार केल्ले सर्व धर्मीक आनी आत्मीक संगती लभ्य आसात. हप्त्यामध्ये जर कोणाकी कावन्सिलिंगाची गरज आसा तर तुमी पयलेच मुंगड फोना मुखांतर वा अपॉइंटमेंटा मुखांतर हांगासर येवल्यांक वात दिवप आनी ताचेर आशिर्वाद. सर्गींचे भोव दयाळ बापा प्रत्येक रितीन ह्या दिसा अर्घां दिता आसतना उदारपणाचे देणे तुवें आमकां बसायिल्ल्याक अर्घां दिता. प्रत्येक रितीन सालोरसाच्या ह्या भोव पवित्र पुणशेतांत जेवणाच्या बाबतीन वरवीं आनी जेवणा बाबतींत खर्चाक आयोजीत केल्ले पयशे दिल्ल्यांक आनी मुर्दम आनी फिरजेंत जावन सुदारसिल्ल्यांक तुजे कृपेचो आशिर्वाद फावो कर. तांच्या कुटुंबांत आसलो अंधकार तूं पयस कर आनी ह्या वातीचो उजवाड तांच्या काळजांत आनी मनांत सदांच पेटो म्हण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आतां नांवां पयल्यान मुखार येवचें. प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. हेचे जेवणाचे प्रायोजक एटेल्विना आमोर डिसोजा बिजे. एटेल्विना आमोर डिसोजा बिजे. जेवणाक वंती घेतिल्ल्यांची नांवां कॅसियो डिसोजा फेरार. कॅसियो डिसोजा फेरार. बेबी सी पुजारी मूडबिद्री. बेबी सी पुजारी मूडबिद्री. Donald Maxim Machado and family, Belmont. Donald Maxim Machado and family, Belmont. Lenita Edlin D'Souza, New Zealand. Lenita Edlin D'Souza, New Zealand. Roshni Sulake Palgar. Roshni Sulake Palgar. Benedicta Sequeira, Mumbai. Benedicta Sequeira, Mumbai. ऐशे मुर्दोमो एंजेलिन नोरोना पंजोट्टू. एंजेलिन नोरोना पंजोट्टू. जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी ह्यो वाती स्विकार करीत. लोरेसा आमची तुझी दिसकर देवा कान महिमाती जियों तो उधर मोनन आम्ही सेवा करून संगी उचित करून देणी जियों साधी जीणी वागे वंगरेसा आमची तुझी दिसकर देवा कान महिमाती जियों तो सालोरेसाक मागणे ಏಸೈತೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಾಲೋರೆಸ तरण्या प्रायस बवार्थ खातीर कठीण कश्ट सोसून जीव दिल्या आयक आमचे कालते माग वर्ता पातयेणीन आमी तुजे सरशी आयल्या जीव बवार्थ तीर बरोवसो देवासोनी आमच्या पेल्यासो बरो मोग आमकां सोडून दी आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परसळ अशें कर आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कलतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पेडे शेडेन आनी कश्ट अनवरांत आसल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर अनबवार्थ्यांक आनी बवार्थ्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुज्या बळादीक मसतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन
सालोऱ्याचा मुखांतर फावो जाल्ल्या सर्व बऱ्यापणाक अर्गां दितात. परीक्षेंत बरे अंक मेळ्ळ्याक, एकलो चरको मोबायल एडिक्शनांतून संपूर्ण तरान पयस आयिल्ल्याक, एका भयणीची पिडा गूण जाल्ल्याक, कुवेट वचूंक फावो जाल्ल्याक, पांयांची दूख गूण जाल्ल्याक, बरें काम फावो जाल्ल्याक, 4 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभल्याक, बरी भलायकी लाभल्याक, ऑपरेशन सक्सेस जाल्ल्याक, अवघडांतले राखल्याक, 11 म्हयन्या उपरांत न्यूझिलंडांत बरें काम फावो जाल्ल्याक, एकलो भाव 5 वर्सां उपरांत बऱ्यान गांवा पाटी आयिल्ल्याक, रोड एक्सिडेंटांत शाबितायेन राखल्याक, विजा मेळिल्ल्याक. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, वंदित हांव तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सबारते सावा दवरून हांगासर आयल्यांत आनी ती सावा आमी वाचता. 130 जाणांक बरी भलायकी मेळोंक, 7 जाणांच्या काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक, 60 जाणांच्या घरांत शांती समाधान राज सरूंक, 40 जाणांक बरी सैरीक फावो जावंक, 30 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक, 10 जाणां भुरग्यांनी वडिलांक विधेय जावंक, 15 जाणांक परगांवांत बरें काम फावो जावंक, 20 जाणांक मतीचें समाधान मेळोवंक, 10 जाणां भुरग्यांचे हट राग पयस जावंक, 40 जाणां भुरग्यांक परीक्षेंत बरें अंक मेळोवंक, 60 जाणांक बरें काम फावो जावंक, 15 जाणांक जागो फावो जावंक, 10 जाणांनी भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक. हे सर्व गरजो सोम्याक समर्पण दिवन आमी गावया. पान संख्या 129 129. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗನೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುನಿ ಓ ಮಗಳೇ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ, ಆನಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಪಡೆಯುವೆ. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು. ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. 12 जाणांचे जागो बऱ्यान मोलाक विकून वचोंक, 15 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान जावंक, 10 जाणांची आर्थीक स्थिती सुदरोवंक, 15 जाणांचे कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक, 10 जाणांची उसमोड, 8 जाणांची मानसीक पिडा, 2 मायग्रेन, 4 जाणांचे धान दूख, 6 जाणांची गुमटी दूख, 3 बावळे दूख, 15 जाणांचे पेंगडा दूख, 6 जाणांचे पोट दूख, 7 जाणांचे हार्टाचे समस्ये गुण जावंक, बोरवेलांत उदक फावो जावंक, युकेचे ड्रायव्हिंग लायसन्स पासपोर्ट मेळोवंक, 15 जाणांचे रीण फारीक जावंक, 12 जाणांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, 10 जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावंक, 3 बेगिन्स PR मेळोवंक, 15 जाणांची शेळ कोंकली ताप गुण जावंक, 4 जाणांचे लिव्हर समस्ये गुण जावंक, 27 जाणांच्या हातापांयाचे गांठीची दूख गुण जावंक, 15 जाणांचे कॅन्सर पिडा गुण जावंक, 6 जाणांचे फिट्स, 15 जाणांची एलर्जी गुण जावंक. आमी मागया आनी गवया. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಯೇಸು ನಾಮ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಯೇಸು ಕರುಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕೊಡುವ ತನಕ ಬಿಡದೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು.
ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು. ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಬಿಡುವರು, ಕರವ ಹಿಡಿದು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. 13 जणांचे शिरांचे समस्या गुण सांगू, 17 जणांचे BP शुगर नॉर्मल सांगू, 12 जणांची दोळ्यांची दिश्ट सारखी सांगू, तेगाचे ऑपरेशन गुण बऱ्या रितीन सांगू, 15 जणांची डिलिव्हरी बऱ्यान सांगू, 20 जणांनी आम्हाला पिवण्यातून सुटका सोडूंक, 10 जणांचे मौन परिवर्तन सांगू, अन्याय करतल्यांचे मोत उजवाडावंक, भायर पडलेले भंगार पाटी मेळोवंक, 5 जणांक कामांत भद्रती फावो सांगू, 15 जणांचे घर बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक आनी जाग्याचे समस्या परिहार जावंक, 2 वायट सक्तेतावन सुटका मेळोवंक, MRI रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, वेरिकोस वेईन गुण जावंक, 6 जाणां भुरग्यांचे हट उणे जावंक आनी विशेषते सावन धरून आमकां मागोवंक सांगलां. एका भावाचे ट्रेगोलेटरी लेवल नॉर्मल जावंक, एका बाळकाक बरी भलायकी मेळोवंक, एका भयणीचे मेडिकल लायसन्साचे व्हेरिफिकेशन प्रोसेस बेगीन जावंक, तेगांक UKंत काम मेळोवंक, एका भयणीची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक, एकल्याक चिंतल्लें काम पोंताक पावोवंक, एकान आरंभ केले ट्रिटमेंट बऱ्यान जावंक, एका भावाक इस्रायलची विजा फावो जावंक, एका भयणीक पांयाक बोळ मेळोवंक, एकल्याची विजा अडकळे विणे रिन्यूवल जावंक, 2 दुबईंत बरें काम मेळोवंक, SSLC भुरग्यांचे फलितांश बऱ्यान येवंक, एकल्याची पार्किंसन पिडा गुण जावंक. ह्या सर्व तेसावां आमी सालोरे समुखांत सम्याक समर्पण दिवंक गावया. विघ्न अण्वारानी विश्वास दंडळताना, विघ्न अण्वारानी विश्वास दंडळताना, धैर्यान भरता सामान व्हरता, पोटलून धरता मोगान आमकां. धैर्यान भरता सामान भरता, पोटलून धरता मोगान आमकां. जेसू आपयता, जेसू आपयता, म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता. विशेष रितीन खंयचे तेसावां दवरून आमी हांगासर आयले आमगे जावंक पुरो आमच्या कुटुंबाचे समस्ये, जावंक पुरो आमचे पिडा शिडा, जावंक पुरो आमच्या भलायकेचे समस्ये वा मतीचे समस्ये वा खंयची अडचणेंत आमी हांगासर आयल्या, वा जाग्याच्या समस्यांत आमी आयल्या, वा विजा वा परगांवांत वावर आमकां मेळोवना त्या समस्यांत आयल्या सम्याक आमी समर्पण दिवया. जर खंयचेय काम आमचे बाकी आसा वा खंयचेय संपूर्ण जावंक फाटी सरता वा बिझनेसाच्या लॉसार आसा वा बिझनेस आरंभ करता, ते सर्व सम्याक आमी समर्पण दिवया. वा आमचे जाग्याचे समस्ये वा आमचे डॉक्युमेंट वा खंयचे कार्ड भायर पडला ते बेगीनसे फावो जावंक, सम्याचो आदार आमच्या कुटुंबादाराचेर फावो जावंक आमी मागया. आनी विशेष रितीन ह्या आतां 12 वरांच्या वेळार भुरगे 10वे क्लासीचे रिजल्ट ते फैज जाता, त्या भुरग्याचे रिजल्ट बऱ्या रितीन जावंक, बऱ्या रितीन येवंक, हर एकले भुरगीं पास जावंक, उत्तीर्ण जावंक सम्याचो आदार आमी मागया. तांकां बरो फुडार फावो जावंक, आमच्या घरांत असल्या भुरग्यांक की बरो फुडार फावो जावंक, तांचे हट बें भिरांत पयस जावंक आमी मागया. तुका आमची पुस्ता, धैर्य आमकां भरता. या वेळार आमी समर्पण देवया आमचे तुका सर्व कष्ट अनवरां सम्याक आमी समर्पण देवया. सालोरेसाच्या मजतीन हर एक बरेंपण आमकां फावो जावंक दी. खंयच्याय कडे उलो दिल्यारी, जर आमी निराशीत जाल्या, जर अस्कत आसा, जर आमचे उणेपण सम्याक आमी समर्पण देवया. खंयच्याय कडे उलो दिल्यारी,
तक्षण जेजू लागी असा जेजू जेजू आपयता आपयता जेजू आपयता आपयता आका तुका भोवपाक आपल्या जेजू आपयता ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಬಂದಂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಅವರ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರು ಕೃಪಾಲಿಸಲಿ. ಅವರ ಭಿನ್ನತೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹರಿಸಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ, ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸರ ವಿಶೇಷ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Let's surrender all our intentions. Let's surrender our purpose that for what we have come here for. Let's surrender all trials and tribulations in the hands of God. Let's surrender all anxiety. Let's surrender all our worries, all our tensions. Let's surrender all the problems. If you have the family problem or if you have the psychological disorders, let's surrender it to the Lord. The Lord may bless us. The Lord may touch us. The Lord will heal us. Let's surrender all our near and dear ones in the loving hands of God. The Lord touch them. Let the Lord heal them. ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿಹರು, ಯೇಸು ಕರೆಯುತ್ತಿರುವರು. आमच्या हात आम्ही उकळून धरूया. सोम्याक आम्ही उलो मारया. जेजू आमचे सोबे राव. जेजू आमका तू गुण कर. आमका राख आणि सांभाळ म्हणून आम्ही उलो मारया. करेयुತ್ತಿहರು. सोम्या आमचे सोबे राव. अर्गा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. Touch us, Lord. Heal us, Lord. Find us, Lord. Hallelujah, hallelujah. In the mighty name of Jesus, let the power of the Holy Spirit may come upon us. Let the Lord heal us. Let the Lord touch us. Let the Lord may show His mercy and power over us. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. आमचे सर्व पीडाशीण सोम्याक समर्पण दिव्या. सोमी आमका ह्या वेळा रापडता आणि गुण करता. त्याची दैविक सकत आमच्या माथ्यातून पायापर्यंत तो सांभाळता आणि आमका आपण गुण करता. त्याच्या अमोलिक रगत आमच्या कुडीचेर, आमच्या शिरांचेर तो पसरता आणि आमका आपडता आणि गुण करता. आमच्या कुटुंबादारांक बऱ्यान, मोगान, शांती समाधानान भरता. आमचे सर्व समस्या तो परिहार करता. आमच्या घरांत, आमच्या संसारांत शांती हाडूंक तो प्रयत्न करता. आमच्या त्याच्या कृपेचो आशीर्वाद फावो करता. आमका सर्व समाधानान भरता. तस सोम्याक आमी समर्पण दिव्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे पवित्र आमचेर तुझो आशीर्वाद घाल. हे पवित्र आत्मा तुझी देणी, तुझी कृपा आमचेर फावो कर. हे पवित्र आत्मा आमकां तुझ्या मोगान, आशीर्वादान, संतोषान, शांतीन, समाधानान, बऱ्यापणान, कळतिकायेन, मितपणान तू आमकां बरपण मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. शकी बावरता प्रमाणे कर क्रिस्तांची लिचियो बागी मरण मरून सरगार तुझे संगाता सस्नाक देवाक होगळसूचे भाग आमकां समेत सांग फावो कर. आमेन. आमचे बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मुक्षिताव तशी आमची पातकां घोस आणि आमकां काडलें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां बर. सालोरेस मारते रामा बसवत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावसावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सर्व पदवेदारा देवा, भगवंत लरेसान आपल्या वळवळाच्या उज्याचेर जैत वराशे तुवें केलें. आमच्या अवगुणाचे केंड आमी पालवाशी कर म्हूण आमी लालेवन मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे. आमेन.
मोगाच्यो भावन आनी भयणीनो, आतां प्रधान याजक विशेष रितीन पिडेस्त तेचेर मागतले. ह्या वेळार पिडे शिडेंत कश्टांच्या आमकां वा आमच्या कुटुंबादारांक आस्पत्रेंत आसच्या वा मरणाच्या तडीर आसच्या कश्टांच्या हर एका पिडेस्तांक सोम्याक आमी समर्पण दिवया. तांच्या मोतीची आनी कुडीची पिडा सोमी आतां आपूण गुण करता आनी याजकाच्या बेसांव तांचेर फावो जाता. सालोरेसाची मजत आमकां फावो जावं म्हूण मागया. सोम्याचे नावे आमचो आधार. सोम्या दायर आयक आमचे मागणे. आणि म्हजी भोग तुजे सरशीन पावोन दी. सोमे तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोमे आसो. सर्पदाणे ससण देवा तुझे गुण करचे सकत पिडेस कुडीने वतून कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळटाय. ह्या तुझ्या विश्वासी साकरांचे तूं दाळ दिश्ट घाल. पदका शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्पान पसरले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सहतोग तांचे तान पयस कर. तुज्या गाणीत काकुळचे पत्त्योन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सांबलोरच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याचे भलायकी लाभय. ह्या बजलिकान तुज्या दैवी साव संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी तादुसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडली ती तुज्या साकरा जेजो क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन जो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जिवोवची आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां पाव कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमकां संरक्षण करो. आमेन. तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दीव. आमेन. सर्पदेता देवा बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां तुमच्या सवे आसो. आमेन. आतां याजक तुमचेर पवित्र उदकाची शिपणणी आनी पवित्र तेलान तुमकां मागतले. ह्या वेळार भक्तीपणान आमी हातूंत वांटो घेवया आनी आमचे सर्व पिडा शिडा सर्व असमाधान पयस करून दी आनी आमचे थंय आसलेली अस्वस्थकाय ह्या पवित्र तेलाच्या मागण्या मेरेन सर्वेस्पर देव आपूण गुण करून दी म्हणून भक्तीपणी हातूंत वांटो घेवया आनी पवित्र आत्म्याची ससाय मागया. Por peso, zai și vor pesava so, dăia maia ca cu so, devo și vor so. De un tolo pesava și vor no pesava so, buria don gracito noi și vor curpe pausa so, și vor curpe so. Zai și vor pesava so, dăia maia ca so, devo și vor tăie so, și vor curpe so, zai și vor pesava so. Dăia maia ca cu so, Devo și vor tăie so. De un tolo pesava și vor, somia tu ce dăie so. Noia spirita so, novo. Peto moga so, și vor curpe so,
जैशिवर बेसावासो दया माया काकुल आसो देवो शिव दयेसो शिवर कुर्पेसो जैशिवर बेसावासो दया माया काकु आसो शिवो शिवो दयेसो Patron Santa Loresa बुरवूशा तू आमच्या तुझ्याशी धावून येता भक्ती वंदिता दिवसांत आधार तुझो मन परता पात्रोन सांता लोरिसा परभूषा तू आमच्या तुझ्याशी धावून येता भक्ती वंदिता दिवसांत आधार तुझो मन परता क्रिस्ता जेजू तू साक्षी जालोय तुम्हाचो मोग करून जीवन पिलो रक्ताक पूर सोडून पावलोय सदेता जामार जालो पात्रो सांता लोरेसा परवोशा तू आमच्या तुझ्याशी धावून येता भक्ती वंदिता गरजांत आधार तुझो मन परत जिणेच्या पयला संकून आसा विश्वास परवोशान लागीं सता जियेच्या साचो क्रिस्ता मिसा मागोन दाड सर्गीचे कृपे बेसा पात्रोन सांता लोरेसा परवोशा तू आमच्या तुझ्याशी धावून येता भक्ती वंदिता दिवसांत आधार तुझो मन परता Patron Santa Loresa परवोशा तू आमच्या तुझ्याशी धावून येता भक्ती वंदिता दिवसांत आधार तुझो मन परता Mughal putra sove अंगवार मोरी आशीर्वाद देवांका जेजूच्या पवित्रसा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद भाग्यवंत लोरेसा आम्हा बसत विनंती कर भाग्यवंत कुर्सचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.